येवकार दोन आदले कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष आमचे मुखार आसात। एकल्याच्या अध्यक्षतेखाला रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर ही शाळा सुरू झाली जाल्यार दुसरो अध्यक्ष आशिल्ले तेन्ना हो जो 25वा युवा महोत्सव तुम्ही आज पळयतात तो पहिलो तांच्या अध्यक्षतेखाला सुरू झालो ते राजूबाब नाईक। पहिले राजू नाईक व्यवसायान पत्रकार संपादक एक विचारवंत PGSU चे आदले वांगडी कोंकणी भाषा मंडळाचे आदले अध्यक्ष आणि गोयच्या ज्वलंत प्रश्नाचेर भाष्य करपी असे खडेगाठ व्यक्तिमत्व राजू नाईक तुमका येवकार। तसेच या मुलाखतीत दुसरे महत्वाचे व्यक्ती असतात भौमानिस्त प्रशांतबाब नाईक। प्रशांतबाब नाईक कोंकणी भाषा मंडळाचे आदले अध्यक्ष, ते फामाद आणि सक्सेसफुल उद्योजक तसेच तांची शिक्षण क्षेत्रानूय मोलादीक वावर केला। फाटली 27 वर्सां सेगीत ते निराकार एज्युकेशन सोसायटी काणकोण चे अध्यक्ष आसात। तसेच कोंकणी भाषा मंडळ संचलित स्कूल मॅनेजमेंट कमिटीचे ते अध्यक्ष आसात। त्या शिवाय रवींद्र भवन मडगाव चे अध्यक्षपद हालीच तेच्यांनी सोडला। शिवाय गोवा फॉरवर्ड या पक्षाचे ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन आसात। प्रशांत बाब तुमका येवकार आणि वाडदिसाची उनवणीत परबी। प्रशांत सर तुमका आता इतली वर्सां युवा महोत्सव जाता, युवा महोत्सवाच्या दर माटवान ऑलमोस्ट तुमचो बर्थडे मनयतात। आम्ही आता तुमची एज विचारना हांगासर, पूण हो माटवांतलो कितल्यावो बर्थडे? 25वा। माटवा भितर जेन्ना जेन्ना बहुतेकदां तिसऱ्या आठवड्या भितर हो युवा महोत्सव येता आनी इन्सिडेंटली म्हाजो बर्थडे का चेंज जावपाक शकना 18 तारीख। युवा महोत्सवाची डेट कांय वेळाचेर अशी जाता, पण जेन्ना जेन्ना युवा महोत्सव ह्या समयाचेर जाता तेन्ना म्हाजो वाडदिवस सारको असो सगळ्या भुरग्यां हुजीर सगळ्या तरणाट्या हुजीर साजरो जाता आनी हाजो म्हाका खूब खोशी आसा। राजू भाई येस पुरुषान विचारला तितलो व्हडलो हांव विचारना, पुरुषान जितलो व्हडलो विचारला तितलो हांव विचारना। लोकमत काय ठोकमत? गोंय मत म्हळ्यार दोन्ही चलता। वेलकम परत करता सर तुमकां दोगांयकूय। आमची भासाभास किंवा इंटरव्यू इतली कडक कठीण आशिना, आमी की तुमकां उजरावपाकूच आयला अशेंय तुमी मनान दवरनाका। आमी रिलॅक्स जावया, तुमी रिलॅक्स जावनी आनी भुरग्यांकूय तुमकां सगळ्यांक आयकूंक येता न्ही? हॅलो आयकूं येता न्ही? आनी तो थंय कितें टी शर्टाचो हे मांड घातलो कोणे टी शर्ट विकपाक? ना प्रदर्शन ओके 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 टी शर्टाचे प्रदर्शन। तर रिलॅक्स जावन आमी ही मुलाखत मुखार व्हरया। कोणाकूय आमकां खूब टेन्शन आयलां, प्रशांत बी म्हाका पळयता थंयच्यान। बरें, प्रशांतीचें नांव आयलां। प्रशांती ताईक खबर आसा आमी दोगांय कायला ते म्हणून, तुम्ही दोगांय कितें तें हांव सांगना। बरें, प्रशांतीचें नांव आयलें आनी माटवाचें नांव आयलें, तुमी ते टी शर्टाचो उल्लेख केलो, तर ह्या माटवाची अशें आमकां दिसलां की खूब जोडी ह्या माटवान घडल्यात। तशेंच तुमच्या वेळारूय PSU आशिल्लें तेन्नाय कांय जोडी घडिल्ल्यो, देखीक संदेश प्रशांती, साई अंजली। पूण त्या जोडयें भितर एक कॉमनशें दिसलें आमकां की बायलो वास्कोच्यो। प्रशांत भाभी तुमकां हो प्रश्न, बायलो ह्यो वास्कोच्यो पळय, तुमी मडगांव आनी बाकीचे तुमचे वांगडी थोडे काणकोणचे मडगांव आशिल्ले। मडगांव आनी काणकोण ह्यो दोन शहरां आसतना तुमच्यो बायलो वास्कोच्यो शो, तुमकां मडगांवान कितें आडखळ आशिल्ली? खूबदां अशें जातालें की विद्यार्थी संघटनेक आशिल्ल्यान चड करून हें जालें की विद्यार्थी संघटने भितर भायर सरून येवन मोर्चा भितर येवपाचें, रस्ता नाट्या भितर काम करपाचें आनी ताचे मुखार वचून मोर्चाचें नेतृत्व करपाचें। कांय वेळाचेर कॉलेजीक भुरग्यांक भायर काडपाचें
ही जेंकां कला अवगत आशिल्ली, जेंकां हें जमतालें, ती अशी लिडर आमकां बऱ्याच प्रमाणात वास्कोच्या MES कॉलेजीन दिली. आनी त्या MES कॉलेजीक तेका लागून आमी MES कॉलेजीच्या पयलीं मोगांव पडले आनी MES कॉलेजी मोगांव पडटा पडटा MES कॉलेजी शिकपी चलयांच्या मोगांव पडले. खास करून हांव, संदेश, म्हाजे फाटल्यान मागीर परतो साई, अशे ताजे फाटल्यानय बी खूब लायन आसली. राजूभाई, तुम्ही काय काळा खातीर मुंबय आशिल्ले, बरोबर? आणि हांव तुमचे बद्दल असो सोद वावर करतालो तेन्ना म्हाका तुमच्यो पुणे मुंबय पिक्चर तुम्ही पळयला न्ही, पुणे मुंबय पुणे, तशेंच तुमचे पुणे मुंबय खूब टिकेटी सापडल्यो. आनी अशें कितें आशिल्लें पुण्या म्हण तूं परत परत पुण्या वताले? न्ही, पुण्याची तिकेटी कमी सापडली आसतली तुका, पूण हांव तेन्ना मुंबई सकाळान आशिल्लो. अकस्मात मुंबई सकाळचें STD बील 35,000 रुपया आयलें. अरे बाबा. तर मागीर ताणें काडलें, अरे पुण्याक चड बरें कॉल जाल्यार. आनी तेन्ना STD बी करची पडटाली, थंय फोन तो कोण येतालो भितालो अशी कटकटी. पूण पुण्याच्यो ह्यो सामकें खरें, पुण्याची STD खर्च खूब वाडलो मुंबई सकाळचो. सो मुंबई सकाळचो खूब आदार लाभला हे सगळे गोंयचे विकासान. पूण कित्याक हें लोकांक कळपा जाय अजुनी? कित्याक हें अजुनी लोकांक कळुना? माधवी डेक्कन कॉलेजीन शिकतालें आनीक हांव डेक्कन कॉलेजीन फोन लायतालो. पयलीं तो फोन लागपा जाय, मागीर ताका सकयल्यान ताका वयर त्या दुसऱ्या मजल्यार रावतालें हॉस्टेलान, थंयच्यान वयल्यान ताका सकयल येवपा जाय, मागीर एक 10 मिनटां उलोवप, हातून सगळे 25 मिनटां वताले दिसाक. ते परत डायरेक्ट रेल्वेन वचून मेळिल्ले बरें अशें चिंतून. एकदम खरें. प्रशांत सर, मनशाची लायफ आसता न्ही, लायफान एक म्हत्वाचो टर्न येता. म्हणजे नॉर्मल मनीस लायफ जगता तेन्ना सडनली एक ट्विस्ट येता मनशाच्या लायफान, तें म्हणजे लग्न. अशें भोवतेक लोकांचो विचार आसता. तुमच्या लायफानूय हो टर्न आयलो. मागीर ह्या टर्ना उपरांत रत्नमाला दिवकार ह्या व्यक्तीचो तुमच्या जिवनान वांटो केदो? येवना, रत्न येवना. म्हाज्या जिवनाक रत्नाचो वांटो खूब केदो म्हूण कसो सांगू तुका मळबा येदो? सामको सामको मोठो, म्हळ्यार ताजी क्षितिजाच्या पलीकडे बी म्हणटा पळय असो येदो व्हडलो वांटो म्हाज्या जिवना भितर. तुम्ही आमच्या कडेन कितें शेअर करूं शकतात तो वांटो सांगपाक अशें? बरो क्वेश्चन. नायस. यंगर जनरेशनाक हो प्रश्नाची जाप खूब म्हत्वाची आसा. तुमच्या कम्फर्ट झोनान रावन तुम्ही कम्फर्ट झोना भितरच रावन सांगता तुका. म्हाका दिसता की आमची भुरगें बरखा, सो हो एक आमचो अविभाज्य घटक आमच्या तिगांचे. आय मीन हांव, रत्ना आनी बरखा. सो बरखाची जी आज वाड जाल्या, जडण जाल्या, ज्या तरेन बरखा मुखार गेला, तातूंत भितर एक बापूय म्हण म्हाजो रोल खूब कमी आसा. पूण मेजर जे आज बरखाची डेव्हलपमेंट जाला तातूंत भितर रत्नमाला दिवकर म्हळ्यार म्हाजी बायल घरकान्न, ताजो वांटो सामको मोठो आसा. आनीक हांव अभिमानान सगळे कडेन सांगता की कांय वेळाचेर दादलो मनीस कमी पडटा, पूण रत्नान जी तकालस घेतला ताका वाडोवपाक, ज्या तरेन वाडोवपाक, आनी म्हाका दिसता की ताजें योग्य फळ आयच्या तारखेक आमकां मेळटा. म्हाका एक इन्सिडंट खबर आसा त्या प्रमाणे तुमचे लग्न जाले उपरांत भांगराचे दुकानाचे असो संदर्भ एक आसा. भांगराचो दुकानाचो धंदो वाडोवपाचो असो संबंध सुद्दां आसा? ना, एक म्हणल्यार जेन्ना हांव स्वतंत्रपणान कितें तरी करपाक सोदतालो त्या वेळाचेर एक गजाल अशी आसा की बेजीक फुलांच्या वेवसाया भितर वचपाची आयडिया ही रत्नाची. हांवें खूब वेगवेगळे काम केल्ले. हांव जर्नलिस्ट आशिल्लो, हांव चौगुले भितर रत्ना आयले, हांव चौगुले भितर गोमंतका भितर मॅनेजर म्हणून काम केलां. ताजे नंतर हांवें मोटरसायकली विकलात फोमेंतो खातीर. आनी जेन्ना हें सगळें जातकीर आमकां कितें तरी करपाक जाय आशिल्लें त्या वेळाचेर बेजीक रत्ना म्हणपाक लागलें की फुलाच्या वेवसाया भितर भांगर आसा, फुलां जर सारकी जर केली जर जायत. सो बेजीक कन्सेप्ट जो आज जो हांव फुलांचो एक
बरो मोठो मडगांवा भितर स्थापन जावपा पावले, एक 20 मनीस कामां दवरपा सारके, दक्षिण गोंयांतल्या सगळ्या हॉटेलांक फुलां सप्लाय करपा सारके, जाल्यार हातूंत भितर मुखेल वांटो रत्नाचो. ही आयडिया ताजी आनीक फुलां भितर भांगर आसा हें पयलीं ताका होलमलें. हांव न्ही हातूंत भितर एक ऍड करपाक सोदतां. आमी जेन्ना विद्यार्थी चळवळीन आशिल्लीं ती विद्यार्थी चळवळ खूब एग्रेसीव आशिल्ली. सरकाराच्या विरोधान, समाज वेवस्थेच्या विरोधान आमकां लोक म्हणटाले तुमी सगळ्यां कडेन वायटपण घेतात. म्हाका याद आहा, म्हजो एक सोयरो एका वर्तमानपत्रान काम करतालो, ताणें म्हाका सांगलें तुमकां सरकारी नोकरी बी मेळची ना म्हणून. आमकां सरकारी नोकरी नाकाच आशिल्ली. प्रशांताचें एक उदाहरण म्हणून हांव ती सांगता. गोंयांत न्ही खंयचोय वेवसाय करत, स्वताचो धंदो जर तयार करत, तो न्ही इस्टाब्लीश करपाक एक 3 ते 5 वर्सां वतात. लोक नोकरे फाटल्यान कित्याक धांवतात, सरकारी नोकरी कित्याक सोदताय म्हाका कळना. प्रशांत इज वन ऑफ द फॅन्टास्टीक एग्जाम्पल. एक बरो धंदो करून ताणें पूर्ण तो ताचेर ताबो मेळयलो. आज प्रशांत फकत धंदो करना, ताणें कितलेशे लोकांक कामाक दवरल्यात. ह्या वेवसायान भितर कितलेशे नवे प्रयोग केल्यात. दीस समथींग ग्रेट. यूथ फेस्टिवलाक कितले पळय हांगा जे भुरगे आहा न्ही तांकां सामकें कळकळीची विनंती, काळजांतल्यान तांकां उलोवप, सरकारी नोकरे फाटल्यान लागनाकात. इतले वेवसाय आसात मोठ्या प्रमाणाचेर. आमी जेन्ना म्हणटात न्ही गोंयकार गोंयकारपण, मोठ्या प्रमाणाचेर भायल्यान येतात आनी तांणी सगळे वेवसाय ताब्यात घेतले. ना ना ते उलोवपाक प्रशांत हांगा येवचे पयलीं फुलांचो वेपार सगळो बायलांच्या हातान आशिल्लो. प्रशांतान टोटल कंट्रोल केलो. म्हणजे अशे तरेची संदी इतली गोंयांत आसात. 3 वर्सां भितर तुमी पूर्ण वेवसायाचे ताबो मेळोवंक शकतात. इतले गोंयांत बिझनस करप सोंपें, कठिणूय बी. प्रशांतान तर तातूंत खूब नवे प्रयोग केल्यात. राजू, हें आमकां मरे सारकें म्हणप सोंपें उरता की लोकांक घाटी आयला मरे, बायले येता मरे. तूं एंट्री मारना न्ही तातूंत भितर. तो ह्या रवींद्र भवनाच्या भायर आडसर विकता. कितलो टर्नओवर आसतलो तेगेलो कोणी सांगपाक शकतात? रवींद्र भवनाच्या भायर स्विमींग पुला कडेन एकटो आडसर विकता. टर्नओवर कितलो तुगेलो? गॅजेटेड ऑफिसर जे जोडना ताच्या पेक्षा चड तो जोडटा दिसाक. आयच्या तारखेक दिसाक तो मिनिमम दिसाक 300 आडसरां फोडटा. 300 आडसरां इंटू 30 धर, 3 त्रिक 9. कितलो बिझनेस जालो पळय तागेलो. आनीक तातूंत तो स्वता वचून आडसर काडटा. 10 रुपयान तो आडसराचे पयशे भाटकारा दिता. 10 ते 12 रुपयांनी. 30 रुपयान जेन्ना तो आडसर विकता तेन्ना 18 रुपया पर आडसरा फाटल्यान दवरता. 300 आडसर जेन्ना तो विकता 18 त्रिक 54, 5400 रुपया दिसा जोडटा तो. तुमचे भितर कोण जोडटा दाखया म्हाका. कोण जोडटा? आमकां लाज दिसता आडसर आपूण विकतलो काय म्हण. एकच वेळ 1 तारखेक सेलिब्रेशन न्ही 1 जानेवारीक. सो म्हाजे सगळे भुरगे पयले दीस मजा. आनी 1 तारखेक दुकानाचेर कोण ना. म्हाजे कडेन 3-4 भुरगे अशे फुलां पावोवपाक, फ्लावर डिलिव्हरी करपाक, घरा कडेन कोणाला बुके दिवपाक, हॉटेलां फुलां पावोवपाक आसतात. 1 तारखेक कोण ना. आमी दुकानां कोलप घालून घरा कडेन वचपाचें. 1 तारखेक येदी व्हडले बॉक्स बस स्टँडाचेर बसीक प्रशांत नायकानच चडयलें. लज दिसलो म्हाका, कित्याक धंदो म्हाजो. या विशयाचेर हांव महत्वाचें येता. रत्नान फकत प्रशांता कडेन लग्न जावना, जाल्यार एक गोंयांत एक वेवसायीक, एक उद्योजक तयार केलो आनी गोंयकारां मुखार, तरुण भुरग्यां मुखार एक आदर्श दवरलो. रत्नाची फॅमिलीच उद्योजकाची सारकी. या विशयाचेर हांव मागीर येता. हो तुमचो जो तुमी आतां जो विशय मांडला ताजेर तुमचे कडेन वेगळो प्रश्न आसा. म्हाका मदींच दिसलें की हांवें उठून आडसर विकचीशी, पूण परत इंटरव्यू कंटिन्यू करपा जाय म्हणटकर राजू भाई तुमकां प्रश्न. रिवणा खंय एक कसली तरी कार्यावळ जाल्ली आनी त्या कार्यावळींतल्यान माधवीताई बेगीन भायर सरून गेले आनी ते वताचे फाटोफाट थंय खंय एक मॅसेंजर धाडलो. तो मॅसेंजर आशिल्लो संदेश बाब प्रभुदेसाय. कित्याक धाडिल्लो ताका? संदेश नाशिल्लो खंयच. संदेश कितें दावो करतालो म्हाका खबर ना. पूण एक नाशिल्लो. एक मेसेंजर धाडिल्लो. हा, एक मेसेज सांगपाक एक मेसेंजर धाडिल्लो. केतन भट खंय तरी आशिल्लो. तो मेसेंजर कितें खबर ना, पूण संदेश नाशिल्लो. स्पाय नाशिल्लो मू. ना ना ना. जाऊ तुम्ही एक समान तुमच्या मदीं 1-2 आमी मानिस्त तुमकां आपयला इंटरव्यू घेवपाक. सो तुमच्या भितर समान धागो म्हणजे कोंकणी भाशा मंडळ आनी कोंकणी भाशा मंडळाचें अध्यक्षपद. प्रशांताक कोंकणी भाशा मंडळाचो मेंबर हांवें केल्लो. आमचे भितरले समान धागे ना 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 आमी आमचे कडेन आसा. आमचे कडेन आनिकूय आसात. अभ्यास करून आयल्यात.
आमचे कडेन बरेच जागे आसात. तरुण भुरगे अभ्यास करता अशें म्हणना, तरुण भुरगे अभ्यास करून आयल्यात. तर ह्या समान धाग्या प्रशांत कडेन एक मायक दे रे. ना ह्याच्या व्यतिरिक्त सर आणि एक कॉमन तुमच्या मधलो एक पॉईंट आमकां सापडलो तो स्ट्रीट प्ले. बरोबर. तर स्ट्रीट प्ले मनोहर म्हण फाटी एक मासीक येताले आणि ते मासीक तुमी वाचताले सातत्यान. तातूंत खंय एक फावटी की स्ट्रीट प्लेचेर एक आर्टिकल आयिल्लें आणि ते आर्टिकल वाचले नंतर तुमी खंय फर्स्ट असो स्ट्रीट प्लेचो गोंयांत जर रफ स्क्रिप्ट म्हणया ताका आमी जर कोणी तयार केली जाल्यार ती तुमी. ताचे विशीं तो इन्सिडन्स आमकां सांगशात. बरो प्रश्न. दामोदर कॉलेजीन सिंगींग कॉम्पिटिशन चालू आशिल्लें आनी सदां भशेन आमी फाटल्यान रावन आमी स्वताक एक प्रस्थापीत विरोधी म्हणून दाखोवंक सोदताले आनी बोवाळ घालताले. आमी पदां म्हणनाशिल्ले पूण फाटल्यान प्रत्येक जाण कोण येता ताका बोवाळ घालप. इतल्यान संदेशान बसलो आनी संदेशी बोवाळ घालपाक लागलो. इतल्यान मागीर संदेशान सांगलें, अरे राजू आपूण पणजे वचून आयला आनी पणजे विद्यार्थ्यांची एक मिटींग जाल्या आनीक मार्क्स स्कॅन्डल तेन्ना गाजतालें की आमी एक स्ट्रीट प्ले करप ठरयलां. करपा जातलो आमच्यांनी. आमी करपा जातलो. बरें कितें तर एक ढाचो तयार करया. सो हांवूय घरा गेलो, संदेश घरा गेलो. पूण घरा कडेन वतकीर म्हज्या घरा कडेन तो मनोहराचो अंक आशिल्लो. आनीक महाराष्ट्रान मुंबय काय पुण्याक तें खबर ना, जो स्ट्रीट प्ले जातालो ताजो रिव्यू आयिल्लो की स्ट्रीट प्ले कसो जाता. म्हणजे आमी केन्ना पळोवना स्ट्रीट प्ले कसो जाता तो, पण तो रिव्यू वाचतकीर एक अंदाज येतालो की मदीं मदीं खंयची तरी अशी फामादशी पदां तातूंत ढगाला लागली कळ ताणें पद घेतिल्लें. अशें एक पद घेताले. सुरवातेक तरी म्हणबरें नासतालें तें धागो आनी मदीं मदीं तो जी पळय कथेचे पळय जी कथा आसा ती मदीं मदीं ती विडून अशी आनी तें भुरगें नाचतालें ताचे फोटे आशिल्ले. हांवें त्या एक वरा भितर गोंयचो पळय जो हो पळय आमी पळय जो मार्क्स स्कॅन्डल इशू आसा, मार्क्स स्कॅन्डल म्हणून तुमी आयकला आसतलो. तेन्ना गोंयचो शिक्षण मंत्री आशिल्लो फ्रांसीस सार्दीन, ताजी पुतणी चौगले कॉलेजीन शिकताली. तिचे शालिनी तिचे मार्क वाडयल्ले आनी ते मार्क वाडोवपाक चौगले कॉलेजींतले कांय लेक्चरर, गोवा बोर्ड अशे सगळे लोक सामील आशिल्ले. ताजेर भितर बातमी तेन्ना प्रॉब्लेम जातालो कितें पळय, आज कितेंय जर घडटा न्ही फाल्यां बातमी येता व्हडल्यो. वर्तमानपत्रांत तुमच्यांनी कितेंय छापून हाडूं येता. वर्तमानपत्रां सोंपीय जाल्यात आनी लोकां मदींय पावल्यात. म्हणजे तुमकां जर कितेंय जर आज छापून येवपाक जाय वर्तमानपत्रांनी येता. तेन्ना एक मोठी अडचण आसताली, वर्तमानपत्रां छापना आशिल्लीं. कारण वर्तमानपत्रां खूब प्रो इस्टाब्लिशमेंट, प्रो गव्हर्मेंट आसतालीं. ताका लागून आमच्या हातांत लोकां मदीं पावपाचें एक मोठें वेपन स्ट्रीट प्ले अशें आमकां दिसलें. स्ट्रीट प्लेच्यो बातम्यो सुद्दां सुरवातेच्या काळांत खंय छापून येवना. तो तें वाचतकीर इमिजिएटली हांवें तें घेवन गेलो कॉलेजीन, संदेशाक वाचपाक दिलें. संदेशाक वाचलें तें आमचें तेन्ना एक बरी गजाल आमचे वेळार जाल्ली. दामोदर कॉलेजीचे जे पळय प्रोफेसर आशिल्ले तातूंत भितर विजय सातपुते, ताजे नंतर भास्कर नायक, ताजे नंतर सुहास मुळे आनी एक म्हत्वाचो प्रकाश थळी. प्रकाश थळी हो नाटकांनी खूब सामको उमेदी उत्साहान काम करतालो. दामोदर कॉलेजीची सतत नवीं नाटकां एकांकिका जातालो. सो पयलीं व्हरून ती आमी प्रकाश थळीक वाचपाक दिली. प्रकाश थळीन म्हळ्यार सामकें बेस्ट. पूण आपूण लक्षांत घेता, आपूण ही तुमचो स्ट्रीट प्ले बसोवपाचो ना, कारण इट वॉज अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट. भास्करान वाचली, सगळ्यांनी वाचली आनी आमकां एकमेव आदार आनी एकमेव सपोर्ट आसतालो तो सातपुतेचो. पूण सातपुतेक आमी विचारलें वचना. ताची चावी आमचे कडेन आसतली. ताची दार उगडलें आनी रिहर्सल सुरू केली घरा कडेन. सातपुते लेक्चर सोंपोवन आयलो ताणें भितर हें पळयलें, पयलें रिहर्सल चालू आहा. ताका राग सो आयलो सुरवातेक, सरळ आपले कुडील गेलो. पूण आमची रिहर्सल चालूच उरली. आता त्याच स्ट्रीट प्लेचेर सर एक याद, प्रशांत सर तुमकां हो प्रश्न. ह्या स्ट्रीट प्लेन एक किरदार आशिल्लो म्हत्वाचो, आतां नांव आयिल्लें तें शालिनी सार्दिना. पूण शालिनी सार्दिनाचो कॅरेक्टर इज अ गर्लिश कॅरेक्टर, पूण चलयेचो तो चली. पूण तुमचो आवाज खणखणीत आनी तुमी कांय प्रसंगाचेर तर मायक नासतना हजारांनी लोकांक सुद्दां संबोधीत करता. इतलो तुमचो आवाज जाल्यार तो हो कडक आवाज आसतना तुमी तो शालिनीचो किरदार कसो म्हणून साकारलो आनी एक कितें डायलॉग बी त्या स्ट्रीट प्लेचो याद जाता जाल्यार. म्हज्या अंकल सायन्साची एग्जाम जावन करून सुद्दां म्हाका मॅडिकलाक एडमिशन मेळना. अंकल
म्हाका कसो तरी हेल्प कर अंकल, अंकल म्हाका हेल्प कर. असो एक डायलॉग आशिल्लो हेतू भितर. जगाला लागली कळावचे म्हाका एक याद जाता ते कळवे अशें. ज्या परी एक कोंबी आपल्या पिलांक आपल्या पाकांक खाला घेता, तेच परी म्हज्या पुतणे हांव तुका म्हज्या पाका हाला घेताय. वा आमचं सरकार निवडून आलं, आम्हाला वाटलं आमचं सरकार आलं, पण बघितलं तर काय, हे बी त्याच माळेचा मणी हाय. सरकार स्टुडंटांना छळ, माणी थेंब थेंब गळ. सरकार स्टुडंटांना छळ, माणी थेंब थेंब गळ. माग स्कॅन्डल गळ. नंदनबाई थंच्यान म्हणटा, नंदनबाई मुखार येवन बसात. नंदन मी पार्ट आशिल्लो त्या स्ट्रिप्लेचो. तुम्ही दोघांनी गाणी म्हणले म्हणटकच तुमकां दोघांकय एक इन्सिडन्स ह्या स्ट्रीट प्ले बद्दल खबर आसतलो. तो म्हणल्यार तुमचेर म्हाका दिसता हो स्ट्रीट प्ले केलो म्हणून हल्लोय जाल्लो. हाचो हय, तुमी गाडयेन वताले आनी तुमच्या गाडयेचेर हल्लो जालो. हाची बद्दल मातशी म्हायती. 2 मिनटां भितर सांगता. आमी स्ट्रीट प्ले भितर भोवतेक नंदन खगेंद्र, हांव शरेंद्र, संदेश संजीव अशे भाव आशिल्ले. त्या बरोबर डेजमंड आसतलो, क्लिओपात आसतलो, राजू मोहनदास लोलयेकर अशे आशिल्ले आमी. आनी आमचो हो स्ट्रीट प्ले तेन्ना माटाडोर टेम्पो, तातूंतल्यान हे सगळे जाण आमी अशे आमी सगळ्या स्ट्रीट प्ले केले संपूर्ण गोंय भितर, पूण कुर्तरी स्ट्रीट प्ले जालो ना आमी गेलो. सो आमकां दिसलें कुर्तरी करी. आतां सार्दिनाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून स्ट्रीट प्ले करपा खातीर आमी कुर्तरी गेले. मायणा पावतगेर आमची टेम्पो मुखार एक 300 लोकांच्या जमावान आडयली. एक ट्रक आयलो, ट्रकान आमचे सामके मदीं उबो रावलो आनी ट्रकांतल्यान जवळ जवळ 200 लोक फटफट करून देंवले आनी ताणें आडयली. तेन्ना कुंकळी हो भाग कुडतरी मतदारसंघाचो पार्ट आशिल्लो. सो कुंकळी तुमकां खबर आसा कित्या खातीर फामाद आसता. अशे देंवले सगळे लोक. आनीक आमकां कोण आयलो पयले, सार्दीन आयलो. सो मिस्टर डेजमंड ना आमचे. सो मिस्टर डेजमंड डिकोस्टा, यू वॉन्ट टू सी माय सपोर्ट इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, दीस इज माय सपोर्ट. अशें करून ह्या 300 लोकां कडेन तेणें हात दाखयलो. असो डेजमंड नाशिल्लो गाडये भितर तेन्ना. मागीर आमी गाडये भितर आसा. आतां लास्टाक भंय दिसता तितले 300 लोक राव. मागीर एक मिनिट. मागीर 10-15 लोक टेम्पोचे वयर चडले. ताणें तेन्ना तो आतां असलो मायक न्ही, तो मायक लायलो, तो असो चेपयलो. मातादोरेचे सगळे आरशे पडले. पुणेलाचो मायक. फुनेलाचो असो चेपयलो. मातादोरेचेर वयर चडले आनी पेट्रोल रकयलें. आतां फुडलें ना. पेट्रोल रकयलें आनी 4-5 मिटराचेर रावन एकटो असा फसका काडी मारता आनी थंयचे थंय उडय अशी उडयली. आमी 12-15 जाण भग्ग करून वचपाचे एका क्षणाक. तो अशी करता, अशी उडयता. आनीक 2 पुलीस ऑफिसर हे पळयतात. एकटो पुलीस ऑफिसर PSI विश्वनाथ वारीक, CID मडगांव, तो हे पळयता. ताका कळ्ळें प्रकरण हात भायर वता म्हण. ताणी संतोबा देसाय PI मडगांवक सांगलें. सामकी ताबडतोब कुमक आयली. ताजे बरोबर एक DYSP आशिल्लो बर्डे म्हणून. तो बर्डेक पळोवन आमी भिले. आमी ह्या लोकांक पळोवन भिले ना, कारण बर्डे परत वचून सार्दिनाक पांय धरतालो. येस सर आरे म्हणलें बर्डे आसले आमी मेले आज. मागीर पुलीस आयले, लाठीचार्ज जालो, टियर गॅस फोडले, लोक पडले भितर. वारिकान एक काम केलें. वारिकान मॉबाक डिसरप्ट करपा खातीर एक ट्रीक केली. वारिकान एक फातर काडलो आनी जो पळय ट्रक घेवन पळय ह्या लोकांक आयिल्लो त्या ट्रकाचो आरसो फोडलो. फोडल्या बरोबर लोक काजाबूल जाले आनी लाठी हल्लो सुरू जालो. आनी आमकां पयलेच खेपे तुमी आतां सनसोडो पळयलो आसतलो न्ही. सनसोडा कडल्यान जो पळय रस्तो येता त्या रस्त्या वयल्यान आमची ही मोडतोड केल्ली टेम्पो, मुखार पोलीस जीप, फाटल्यान पोलीस जीप आनी आमची वरात मडगांव येता. आनी वयल्यान रावन लोक फातर मारतात आमचेर. आनी पुलीस आमकां प्रोटेक्ट करपाक लोकांचेर फातर मारतात. हे पयलेच खेपे आमी पळयलें. सर, राजू सर, तुमकां अशें तुमी कॉलेजीन आसतनाच बरोवपाक सुरवात केल्ली. राष्ट्रमताचेर बी तुमचे येताले बरोवप. पूण मागीर कॉलेज जाल्या उपरांत तुमी मुंबय गेले मदीं. आनी तो मुंबयचो जो कालखंड आसा पळय तेन्ना तुमी मुंबय एक्झॅक्टली कितें करताले तो आमकां मातशें तुमी म्हायती दिवंक शकतात? हांव गेलो आनीक मुंबई सकाळ म्हणून वर्तमानपत्र आशिल्लें. माधव गडकरी थंय संपादक. हांव मुंबई सकाळान सब एडिटर म्हणून जॉयन जालो. थंय हांव 3 वर्सां आशिल्लो.
ताजे नंतर मुंबई सकाळ करून हांव लोकसत्तान गेलो, थंय हांव 4 वर्सां आशिल्लो. ह्या मजगतींनी तेन्नाच दूरदर्शनाचेर कोंकणी प्रोग्राम सुरू जाल्ले आनी तातूंत भितर दर म्हयन्याक म्हजो एक प्रोग्राम आसतालो. गोंयच्यान कितलेशे पंगड आमचे नाटकां आमीच बरोवप, गोंयच्यान वचून आमी प्रोग्राम करताले. आनीक म्हणजे ही जवळ जवळ एक 7-8 वर्सां म्हजे खातीर खूब क्रिएटीव जाली. म्हणजे म्हाका हांव लोकसत्तान आसतना सगळीं नाटक सिनेमा हाजेर बरयतालो आनी खूब बरयतालो. लोकसत्ताची रंगीत कलर्ड पुरवणी तेन्नाच सुरू जाल्ली आनी ती हांव पळयतालो. ताका लागून सगळीं नाटकां म्हणजे ह्या 6 ते 7 वर्सां जितली म्हणून वेगळ्या भाशांतली मुंबई नाटकां जाल्यात ती हांवें पळयल्यात. हजारांनी नाटकां आसतलीं, हजारांनी मुलाखती घेतल्यात हे सगळे आर्टिस्ट पळय जितले आशिल्ले. आनीक गोंयचे आर्टिस्ट येताले गोंयचे आर्टिस्ट येताले फक्त जेन्ना पळय नाट्य स्पर्धा आहा तेन्ना तांकांय वचून हांव मेळटालो, तांचेर हांव स्टोरी करतालो. आनी तेन्नाच न्ही आनीक एक म्हत्वाची गजाल जाली म्हणटा ती तेन्ना गोंयान हेजें पळय भाशा आंदोलन पेटलें. सो त्या 10 दिसांक हांव मुद्दम गोंयान आयिल्लो हें रिपोर्ट करपाक आनी त्या 10 दिसांक लोकसत्ताचेर हेडलायनी केल्यात गोंयच्यान. पूर्णतः तुमी जर पळयत लोकसत्ता त्या वेळार मातसो लोकसत्ता माधव गडकरी कसो ताची मानसिकता आसतली पळयात. पूण त्यो जर 10 दीस कारण हे सगळें आतां डेटा एवेलेबल आहा ते सगळे आमकां पळोवपाक मेळटात. पूर्णतः ते 10 दिसाचें रिपोर्टींग गोंयच्यान हांवें केलां. कशे तरेन 6 जाण मेले दोंगरेर, सबंद आंदोलन कशें पेटलें तो सबंद वृत्तांत म्हाका गोंयच्यान करपाक मेळ्ळो. ह्या सुत्रा कडेन आमी परत मागीर येतले. हांव प्रशांत मामाक ल्हानपणान व्हरपाक सोदतां आनी सांगपाक तुमी सदांच आपली परिस्थिती सांगपा खातीर केन्नाच अशें लिपोवन कांय दवरलें ना. म्हणटकर हांगाय भाश्य करप शक्य आसा अशें म्हाका दिसता. गरीब परिस्थिती घरा कडेन आनी एक आतां जायना म्हणपाक शकता हांव, पण एक तेंपार एक असो समाज जाका चिड्डून दवरपाचो प्रयत्न जातालो त्या समाजांतल्यान तुमी येतात. आनीक शिक्षण जर सोडलें जाल्यार मुखार आनीक बाबा आपूण जिवनान येवन फुडें कितें करपाक शकतलो. जर शिक्षण सोडलें जाल्यार शक्यता शुन्याच्या जवळ. 5 जाण भावंडां तुमी आनी तुमी अशें एकदम निर्भीडपणान भाशण करपी मनीस म्हणटकर तो इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स आनी इतले कॉन्फिडंटली भाशण करपी तुमी हो बदल कसो घडलो असो तुमकां दिसता? एक म्हळ्यार म्हाजो बापूय स्वातंत्र्य सैनीक. सो बाप्पा केन्ना केन्ना सांगतालो गजाली पाकल्यांनी मारिल्ल्यो. बाप्पा दांत नाशिल्ले म्हागेले, हांव बापायक बाप्पा म्हणटालो. आनी बाप्पा जेन्ना दांताची बापायचो इतिहास हांवें सोदलो तेन्ना कळ्ळें की बापायले बहुतेक दांत हे पुर्तुगेज शिपायांनी मारून उडयल्ले. ताका भरपूर मार पडिल्लो. ताका 3च म्हयने कादयेन उरिल्लो तो, पूण भरपूर मार मारिल्लो ताका. हांव ल्हानपणासान म्हाका एक म्हणल्यार कितें म्हाका शिक्षक सामके बरे मेळ्ळे. म्हाज्या शिक्षकांनी म्हाका हांव 5वे सान स्कुलाक वक्तृत्व स्पर्धेक रिप्रेझेंट करपाक लागलो. 5वे सान हांव 10वे आसतना 2 मराठी माध्यमांतल्या शाळेंतल्यान शिकला. तरी आसतना इंग्लीश वक्तृत्व स्पर्धेक पयलो आयलो. सचिन मास्तर, सगळे क्रेडीट सचिन मास्तराक, म्हाजे मास्तर ते. सो ती लिडरशीप क्वॉलिटी तेन्ना सावन स्कुलांतल्यान जी म्हाका मातशी दिल्ली ती हायर सेकंडरी आयलो पयल्याच वर्सा 11वेक 50% आंदोलनात पडलो हांव आनी संदेश बरोबर शिकताले. त्या आंदोलनात पडलो. हांगा मोहनदास बी तांणी कॉल दिलो की काणकोणा कितें तरी जावपा जाय. त्या आंदोलनात पडलो. दामोदर कॉलेजीक 1981 आयलो. पयली वर्साक सार्दीन मार्क्स स्कॅन्डल, दुसरी वर्साक कुळ्यांतलें एज्युटेशन आनी ताजे नंतर लायनीन 8 वर्सां आंदोलनां. सो एक म्हाका दिसता की खंय तरी एक ल्हानशी पयलीची बुन्याद बापाय कडच्यान जावं आमचो सगळो तसो गांवूच असो स्वातंत्र्य सैनिकाचो सो थंयच्यान आयिल्ली. एक म्हळ्यार दुसरें प्रागतीक विद्यार्थी संघटनेक प्रोग्रेसीव स्टुडंट्स युनियनाक पावलो. आनीक हांव एक कुळालो चलो, मुणकारालो चेडो. म्हाका खबर आशिल्लें की जेन्ना भाटकाराक 1/4 दिवचो पडटालो तेन्ना जाताली ती पेन म्हाका कळटाली. शेतांक राबपाचें, जोता जोत, माथ्या वयल्यान शेण घालपाचें, संपूर्ण कश्ट. म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार ल्हानपणांतल्या दिसांक सुटी नाका जाताली. प्रत्येक सुटेक कामाचें काम. सकाळ 11 ते 5 शाळा,
11 ते 5 शाळेक सकाळ फुडें 7 दोंगराचेर और 7 शेतांक 10 येवप आतां घडयाळ ना 10:30 शाबू देसाया बस वताली ताजो एक पर्टिक्युलर हॉर्न उरतालो तो हॉर्न आयकलो की हातां तें काम सोडून उक्त्या पांयांनी दोंगरावेल्यान काट्यांतल्यान धांवप नाल्यार हांगच्यान रेब्यांतल्यान धांवप आनी 11 पर्यंत शाळेक पावप तातूंत भितर सांजचो 5 शाळा सुट्टकीर परते शेतांक नाल्यार परते दोंगराचेर सो म्हाका दिसता की संपूर्ण जिवन हें अशें आशिल्लें आनी म्हाजेंच म्हणणा हांव म्हाज्या वाड्यावयल्या प्रत्येक भुरग्याचें जिवन अशेंच आशिल्लें म्हाका दिसता की म्हाजे बरोबर 10वी पर्यंत म्हाज्या क्लासींतले कितलेच भुरगे चप्पल घालनाशिल्ले म्हाज्या क्लासींतले कितलेच भुरगे 11वी पावतकीर हाफ पॅन्टीचेर आशिल्ले 2-3 जाण तरी भुरगे जे कुळवाड्याले भुरगे आशिल्ले पूण ती एक चीड आशिल्ली आनी तातूंत हांव प्रागतीक विद्यार्थी संघटने वतकीर मातशी वळख मार्क्सा कडेन जाली मातशी वळख एंजल्सा कडेन जाली कुमार शिराळकाराले उठ बेडया तोड बेडया वाचले आनी म्हाकाय दिसलें म्हाज्यो बेडयो तोडच्यो म्हण हांवें आनी तातूंतल्यान आमी घडत गेले प्रागतीक विद्यार्थी संघटना मुंबयचो संपर्क आयलो संपूर्ण भारतभरची प्रागतीक विद्यार्थी चळवळ पळयली आमी आंध्रा गेले पंजाबा गेले दिल्ली गेले तमिळनाडू गेले कर्नाटक गेले आनी संपूर्ण प्रागतीक चळवळीचें एक लागींच्यान दर्शन जालें आनी तशी ही बंडखोरी मागीर वाडत गेली सॉरी पुरुषोत्तम हांव तुका हें करता मडगांव तुमी रूम करून रावताले एकच म्हाका हाका एड करून दिसता जो मनीस न्ही तळागाळांतल्यान वयर येता आनी ताजेर खूब अन्याय जाल्लो आसता एक पारंपारीक परंपरा आनी एक वेगळे तरेचे एक अन्याय जाल्लो आसता न्ही हो मनीस न्ही खूब कोडू जाल्लो हांव पळयता अशें खूब कोडू जाल्ले मनीस आसात पूण प्रशांताचें वैशिश्ट हांव प्रशांताक आतां मिनिमम 40 वर्सां वळखता असली खंयचीच कोडसाण ताजे कडेन ना हें एक व्हडलें हांव एक व्हडलेंपण लागता सामकें कोडपण आनी ताका लागून न्ही तो ह्या सगळ्या चळवळी कडेन न्ही बरो तटस्थपणान पळोवंक शकता प्रशांत आज राजकीय सामाजीक आनी सांस्कृतीक चळवळींनी आसा आनी तो एक वेगळ्या काळान ह्या सगळ्या चळवळी कडेन तेंकतना हांव पळयता राजू गोडसाण आमचे घराण्याक आसा म्हणपा आता हांवें म्हणिल्लें की हांव कूळ म्हण आमचे बापूय कूळ आमी 3-4 भाटकाराली शेतां कोसताले संपूर्ण काणकोण तालुक्या भितर एखादें उदाहरण म्हाका गोंयची खबर ना आसतलें जेन्ना आमी शिकले आनी काम करपाक लागले 4 भाव तेन्ना बापायन सांगलें ही शेतां एक वेळाचेर भाटकारान आमकां दिल्ली तातूंत भितर शेत कोसून तुमकां वाडयला भाटकाराची शेतां परती दिवया कूळ कायदो आमकां नाका म्हण आमी आमची सगळीं शेतां काडली आमच्या बापायच्या सांगणे प्रमाणे भाटकाराक परती केली आमी कूळ कायद्यान खंयचेंय शेत घेवना सो ही गोडसाण तशी आयला आमच्या ही अंगभूत आमच्या आवय बापाय कडच्यान आयिल्ली गोडसाण ही आमच्या तशी आनी त्याच शेतांतल्यान पिकयिल्ले म्हाका खबर आसा त्या प्रमाणे तुमी खंय 4 भाव मडगांव रावताले दामोदरान शिकताले तेन्ना आनी येवपाक वचपाक बशीची तिकेट दिवपाची सुद्दां ताकीद आसताली पेज जेवन तुमी दीस काडले हे दीस कशे वताले मातशे चड जाता बालपण आमी 50 रुपयाच्या रुमा भितर रावताले मडगांव बाबू नायका घरा कडेन दामोदर कॉलेज होली स्पिरिटा कडेन आशिल्लें तिकेट 15 पयशे आसताले पण 3 किलोमिटर चलत येताले आमी कित्याक 15 पयशे दिवपाक परवडनाशिल्ले तेन्ना 3-3.5 किलोमिटर चलत येवप आनी आमकां मडगांवा हे थोडे इश्ट मेळ्ळे आमचे सो प्रत्येक शेनवारा घरा कडेन गेले की 2 जाण भाव दात्याचेर बसून आमी तांदूळ हें करून हाडटा तांदूळ घरा कडेन आशिल्ले उकडी तांदूळ आमी दात्याचेर दळटाले आनी हाडटाले कित्याक थंय 10 पयशे गिरणीर दिवचे पडटाले 1 किलो तांदूळ दळपाक ताजे पेक्षा दात्याचेर दळप बरें जातालें आमी पीठ करून हाडटाले आमच्या उकडी तांदळाच्या पिठाच्या भाकरीची चव रूच मडगांवच्या कांय जाणां लागली आनी आमी पीठ हाडलें कितें जाता एक 7 दीस पावपाय न्ही शेनवारा परती घरा कडेन वतले ते परती पीठ दळटले फुडल्या आठवड्या हाडटले हे थोडे जाण येवपाक लागले आमच्या रुमाचेर आमची भाकरी खावपाक आनी बुधवार ब्रेस्तारा पर्यंत पीठ सोंपप आमी गेले आनी एक एकदां अशी आमकां पोट जमनी तेकून न्हिदपाची परिस्थिती येवप कित्याक सांजची भाकरी खावपाक मेळप ना कित्याक पीठ सोंपिल्ले उरताले सो ह्यो सगळ्यो बालपणी त्या वेळा वयल्यो खबरी आमी गेल्यो राजू सर तुम्ही उलयतना माधव गडकरींचो उल्लेख केल्लो सो तेन्ना माधव गडकरी ज्या न्यूजपेपरान वताले त्या न्यूजपेपरान तुमी गेल्या ऑलमोस्ट पयलीं सकाळ आनी मागीर लोकसत्ता हो तुमी म्हणजे माधव गडकरी कडेन तुमचें अशें कितें स्पेशल रिलेशन आशिल्लें स्पेशल नातें किंवा रिजन कितें आशिल्लें माधव गडकरी फाटल्यानूच रावपाचें हें एक जालें आनी दुसरी अशें आमी ऑब्जर्व केलें की गोंयांत पयलीं न्यूजपेपर जे आशिल्ले येता
गोंयांत पयलीं जे न्यूजपेपर आशिल्ले ते चडशे मायन ओनर्स चलयताले, पूण हळू जेन्ना पुढारी लोकमत ह्या सारखे जेन्ना न्यूजपेपर गोंयांत पावले तेन्ना एक वेगळ्या तरेची ओनरशीप न्यूजपेपरां कडेन आशिल्ली. सो पयलीं मायनिंगाच्या अगेन्स्ट इलिगल जावं किंवा आनी कितें मायनिंगाच्या अगेन्स्ट सहजा कोण रोल घेनाशिल्लो, कोण स्टँड घेनाशिल्लो, पूण तुमी सातत्यान तो स्टँड घेतला आनी बाकीचे पेपर जेन्ना मोव पडपाक लागले तेन्ना तुमी कणखरपणान त्या स्टँडा फाटल्यान रावले. तर तो स्टँड तुमी कसो घेतलो भिनासतना निडर रावन, ही एक गजाल. आनी दुसरी रिलेटेड टू माधव गडकरी. माधव गडकरी हाजेर हांवें खूब प्रेम केला. आमच्या वेळार कितें आशिल्लें, आतां न्ही आमकां मिडिया एक्सप्लोजन जालां. मिडियान आमकां आतां दिल्ली कोण काम करता, आनी खंय काम करता, देशान वेगळे वेगळे कितें खंय काम करता हाजें आमकां सहज कळटा. टीव्ही चॅनल इतले पत्रकार दिसतात. पयलीं गोंयांत आमकां मर्यादा गोंय आनी मुंबय, पुण्यान सुद्दां कोण पत्रकार अशें खबर नासतालें, कारण पुण्याचे पेपर येनाशिल्ले ना. सो तातूंत भितर गोंयान काम केल्लें, गोंय जाणो जाल्लो असो मनीस हो माधव गडकरी. आनी माधव गडकरी कडेन जेन्ना हांवें मुंबई सकाळान काम केलें न्ही, मुंबई सकाळ ताणें इट्स ए चळवळ अशी. डेली शेकड्यांनी लोक ताका मेळपा येवप, नव्यो नव्यो बातम्यो, ताज्या बातम्यांचो फाटपुराव करप, ताजे फाटल्यान लागप, झगडप, हो भाशण करपाक वचप, दर आठवड्याक तो खंय वचप. म्हणजे संपादक कसो आसचो, पत्रकार कसो आसचो माधव गडकरी अशें म्हाका दिसप. आनी माधव गडकरी हांव सामको भक्त, अजुनूय भक्ता. माधव गडकऱ्याची भुरगीं सुद्दां ताजें नांव घेनासतलीं, किंवा ताणें जांकां खरेंच सपोर्ट केलें तशें पत्रकारीय नांव घेनासतलें. इतलो नांव हांव घेता. म्हणजे एक पुस्तक सुद्दां हांवें माधव गडकरीक अर्पण केलां. इतलेंच न्हय, माधव गडकरी भायर पडटकीर ताजी पयली जयंती महाराष्ट्रांत सुद्दां जावं ना, गोंयांत गेले आनी हांवें फुडाकार घेतलो. सगळे संपादकांक एकठांय हाडले आनी आमी बरो एक फंक्शन केलें. आमी एक ताजो व्हडलो बरो पोर्ट्रेट तयार करून घेतला आनी तो गोंयांतूच आसा. सो माधव गडकरी बद्दल इतली आत्मीयता, कारण माधव गडकरीची पयली जर्नलिजम पत्रकारिता आशिल्ली, ती पत्रकारिता करपाक जाय अशें म्हाका दिसलें. आनी त्या पावलार पायल पावल करून हांव गेलो. एक लक्षांत दर, माधव गडकरीचेर म्हजें मुख्य हें हांव तो सामको प्रखर मराठीवादी, हांव प्रखर कोंकणीवादी. आनी हें कशें कळ्ळें, मुंबई सकाळान न्ही जॉयन जाले त्या बरोबर 8 दिसांनी हांवें एक पत्र बरयलें, लेटर टू द एडिटर आसतात न्ही, तें पत्र की गोवा आमचें गोवा दूरदर्शन जावपा जाय आनी ते कोंकणी प्रोग्राम जावपा जाय म्हणून. आनी तें व्हरून हांवें एक प्रधान म्हणून, राम प्रधान, तुमच्या ह्या जनरेशनाक राम प्रधानाचें नांव खबर आसपाना. राम प्रधान हो तेन्ना सहसंपादक मुंबई सकाळ ताचे कडेन व्हरून दिलें छापपाक. ताणें तें पळयलें, त्या बरोबर उडी मारली आनी माधव गडकरी कडेन धांवत धांवून गेलो, हो पळय कोंकणीवादी पावलो. राम प्रधान हांगा न्ही तेन्ना 3 पेपर चलताले गोंयांत. गोमंतक पूर्णतः महाराष्ट्रवादी मराठीवादी, मडगांवां राष्ट्रमत आनी आनीक एक पेपर मडगांवचे पळय हे सगळे नायक आसा न्ही, भगवंत नायक बी, त्या ग्रुपान एकठांय जावन हांगा आनी एक पेपर काडिल्लो. त्या पेपराचें नांव सुशांत गोमंतवाणी. त्या पेपराचें नांव गोमंतवाणी आनी त्या गोमंतवाणीचो संपादक म्हणून राम प्रधानाक गोंयांत हाडिल्लो. तो पेपर एक म्हाका दिसता वर्सभर का 1.5 वर्स चल्लो आनी राम प्रधान परत मुंबय गेलो. मागीर तो मुंबय सकाळ गेलो. पयले दीस कंप्लेन की आवळे हो कोंकणीवादी, पूण माधव गडकरीन सांगलें आपल्याक काय लागला, तो बरो पत्रकार जावचो. एक माधव गडकरीचें प्रकरण जालें. दुसरें तुवें पळय म्हणलं न्ही मायनिंग स्टँड, मायनिंग विशय. हांव न्ही सदांच म्हणटा, गोंयांत कितलेशे बुद्धिमान पत्रकार जावन गेले, कितलेशे लेखक, कितलेशे बुद्धिमान विचारवंत जावन गेले. पत्रकारिता बरी करतलो जाल्यार बुद्धिमत्ता जायच, पूण सगळ्यान बरी जाय म्हणटा ती करेज. धाडस हें जायच. कशें पळयात, सरकारी नोकऱ्यांक नोकरे वयल्यान कोण काडून उडोवंक शकना. आमचे पत्रकाराची नोकरी दिसाची आमी तळा हाताक आमची नोकरी घेवन भोंवतात. आज कितें इशू जालो जाल्यार फाल्यां तूं घर वच. आनी परां आमकां कोण घेतलो म्हण नासता शिवर. कोणानी घेतलो? आतां हांव ऑलरेडी 58, ऑलरेडी इतल्यो कॉन्ट्रोवर्सी केल्यात. 10 केसी आहा म्हजेर, तातूंत भितरल्यो 7 केसी केसीचेर उलया घाल्यात. सो मेन इज करेज. तुवें फायट करपाची तयारी दवरपा जाय. आनीक म्हाका एक फायदो जालो, ज्या दिसांनी हांव लोकमतान जॉयन जालो ताजे पयलीं हांव लोकसत्तान काम करतालो. लोकसत्तान हांवें 2 टर्म काम केलां. एक मुंबय हांवें 4 वर्सां काम केलां, प्लस गोंयांत येवन हांवें 12 वर्सां तांचे खातीर आउटस्टेशन कॉरस्पॉन्डंट म्हणून काम केलां. ह्या काळान न्ही म्हाका सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरमेंट म्हणून सुनीता नारायण म्हणून तुमी नांव आयकलां आसतलें, दिल्लीक एक सामकी पर्यावरणाची प्रखर संस्था, तांचो मायनिंगाचेर काम करपाक फेलो म्हणून म्हाका फेलोशीप मेळ्ळी. गोंयचे सगळे मायनीक भेट दिवप, ताजेर बरोवप
आनी तुका जाय त्या पेपरान बरोवप ताजो सगळो खर्च प्लस ह्या 3-4 म्हयन्याचो खर्च तुका CSE दिता. आनी अजुनूय तांचे अशे तरेचे फेलोशीप डिक्लेअर जायत आसतात. गोंयांत बरोवंक शकपी पत्रकार किंवा पर्यावरण क्षेत्रांत काम करपी खंयच्याय मनशाक ह्यो फेलोशीप मेळटात. आनी तुमकां सगळें म्हणजे मोटरीन भोंवपाक मेळटा, तुमकां खर्च मेळटा, त्या म्हयन्याचो तुमकां जवळ जवळ पगार मेळटा. सो अशे 4 म्हयने हांव ताचे खातीर काम केलां. ताची संदी म्हळ्यार सगळे मायनीर म्हाका भोंवपाक मेळ्ळें आनी ताचे खातीर बरोवपाक मेळ्ळें. ते म्हजे सगळे लेख तेन्ना लोकसत्तान छापले. सो तुमी बी सो म्हाका ही पार्श्वभूमी आशिल्ली मायनिंगा संदर्भात हें करपाची. जेन्ना तुका सांगता न्ही आतां, जेन्ना लोकमत सुरू जालो, आमची जेन्ना पयली मिटींग जाली, पयले मिटिंगेक आमचो पळय जो एकलो अधिकारी नागपूरच्यान आयिल्लो, ताणें म्हाका प्रश्न केलो, तुम्हाला गोव्याच्या खाण उद्योगावर लिहायला जमेल? म्हणलं जमेल? जमेल म्हणजे काय? नाही, इथं सगळे पत्रकार घाबरतात त्यांना, त्यांच्या विरुद्ध लिहायला. तुमकां एक सांगता हांव, गोंयान बहुतेक सगळे पत्रकारांक पगार मेळटा, पूण हांव जाणा खात्रीशीर हे मायनपळ उद्योग आसात ते कांय पत्रकारांक आपलो स्वताचे पयशे दितात की तुमी ह्या विशयाक हात लायनाकात, हें हांव जाणा. तर म्हणून अशे तरेचे गोंयचे पत्रकाराचे बद्दल एक बदनामी आहा की तुम्ही सगळे मायनोदरांत तुमकां विकते घेतल्यात म्हणून. सो ताणें म्हाका प्रश्न केलो, तुम्हाला गोव्याच्या खाण उद्योगावर लिहायला जमेल? जमेल म्हळें, तुम्ही छापणार का? हांवें ताका आव्हान दिलें, बघुयाच. आनी त्या दिसा सावन आतां मेरेन लोकमतान पळय जो कितें स्टँड घेतलो न्ही, तो स्टँड म्हणजे आमकां क्लावड आल्वारीस, राजन काकोडकार किंवा हे सगळे पर्यावरणाचो अभ्यास आशिल्ले आनी पर्यावरण आनी अर्थवेवस्था हाजो अभ्यास आशिल्लो लोक खरेंच तोखणाय म्हणटात की लोकमतान एक सातत्यपूर्ण अशी चळवळ किंवा लढो चलयलो. ताजेर आज म्हजो फायदो कितें, हांव ह्या संबंध क्षेत्रांत भितर लोकांक वळखुपाक शिकलो, हे विशय अभ्यास करपाक शकलो आनी म्हजी 3 पुस्तकां आयलीं. सो तुमी बी भक्त माधव गडकरीचे. म्हाजो घडये सामको बघता. प्रशांत बाब नायक असो ताणी मायनिंगाचो विशय काडला, ताजेर एक इन्सिडंटूय आसा, ताजे कडेन मागीर वतले. एक ट्रॉलर आनी त्या ट्रॉलरान चर्चिल आलेमांव आनी तुमी लिपून रावले, कित्याक? कोंकणी आंदोलना वेळाचेर आमचे फाटल्यान पुलीस लागिल्ले सगळ्याक. कांय पुलीस जे आमकां पुलीस अधिकारी सारके बरे आशिल्ले ते सांगताले आपल्या ज्युरिस्डिक्शनार रावनाका, नाल्यार तुका आपल्या धरपा पडटलो म्हण. कांय खूब बरे पुलीस अधिकारी आमकां त्या वेळाचेर आशिल्ले आमचे बरोबर. आनी संपूर्ण गोंया भितर चळवळीचें रूप जेन्ना वाडलें, रस्ता रोको खरो केलो तो पयलो प्रागतीक विद्यार्थी संघटना आनी नवजवान भारत सभा ह्या संघटनेन. एका रात्याक 18 कडेन आमच्यो 18 टिम्स, एक हेड, एक सब हेड तेका, आनी प्रत्येक ग्रुपा भितर 7 जाण मनीस स्थानीक लोकांक घेवन शिरसय सान काणकोण पर्यंत आनी सांकवाळ सान कुडचड्यार पर्यंत एका राती 18 कडेन आमी ब्लॉक केल्ले. जी शेवटची बसका मिटींग आझाद मैदानाचेर जाल्ली व्हडली मास, ताजे नंतर आतां का पुलीस केस जावपा ना, त्यो जावन गेल्यो. हांवें आझाद मैदानाल्या वयल्या आंब्याच्या पोंदाक ह्या सगळ्या म्हाज्या साथीदारांक गाडयो पंक्चर करपा खातीर जे इन्स्ट्रुमेंट येता ते हांवें वितरीत केल्ले सगळ्यांक. आनी ताजे नंतर आनी आमी पंक्चर करून रावलो, आमी प्रत्येक जी गाडी पंक्चर केल्ली ताजेर पोस्टर मारिल्ले प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स युनियन आनी नवजवान भारत सभा पण. सो आमी हें केलो म्हण कळपाक. सो पुलिसांक कळ्ळें आमी केलें. सो आमचे फाटल्यान वॉरंट सगळे लागले पुलीस. आनी तेन्ना चर्चिल बी कोंकणीच्या आंदोलनात सक्रीय आशिल्लो. म्हाका खूब पुलीस म्हाजे जे CID भितर येयले, प्रशांत तूं आमच्या ज्युरिस्डिक्शनान रावनाका, भायर चल. सो कांय रात्यो चर्चिल आलेमांवा बरोबर राती घरा कडेन न्हिदल्या खंयी रेड पडपाक शकता म्हणून चर्चिलाचे ट्रॉलर आशिल्ले, त्या ट्रॉलराचेर हांव आनी चर्चिल बरोबर 2-4दां न्हिदला तशें रात ट्रॉलरा भितर काडला आनी जळार मारत आमगे त्यो राती काडला आमी तश्यो. राजू सर, तुम्ही आत्तां मायनिंग स्टँडा बद्दल उलयले आनी तुमी कणखर रावले, कोणाक भिवना, आनी हे आमी जाणात, तुमचो स्टँड आमी वाचत आसा. पूण एक असो इन्सिडन्स आसा की तुमी मायन ओनर्सा बरोबर एका हॉटेलान मिटींग घेतिल्ली आनी त्या मिटिंगेक तुमकां आफयले तेंच्यांनी. ते नेमके तुमकां कित्याक आफयले? तुमी तर तेंच्या अगेन्स्ट आशिल्ले. त्या मिटिंगेक तुमचो कितें रोल आशिल्लो तर? बरो प्रश्न. हांवें न्ही म्हजे 3 पुस्तकां एक बरोबर प्रकाशीत जाल्यात.
तेन्ना हो इन्सिडंट हांवें जाहीरपणान थंय सांगिल्लो. परत हांव सगळ्यांक सांगता, जालो इशू असो की म्हाका आमचो पळय जो जॉयंट मॅनेजींग डायरेक्टर आसा ताचें नांव दर्डा, मुंबयच्यान फोन आयलो की आरे आपल्याक मेळपाक 6 जाण येवपाचे आहात आनी ताणें म्हाका वाचून दाखयलें नांव अमको साळगांवकार, चिमलो, देपो. अरे म्हळें हे लोक येदे व्हडले, हांचो म्हळें वर्साचो टर्नओवर 25,000 कोटी. कळ्ळें? मायनींग इंडस्ट्री हालीं मेरेन मायनींग बंद जावचे पयलीं मेरेन तांचो वर्साचो उलाढाल आसताली 25,000 कोटी रुपया. ते म्हळें येदे व्हडले 6 जाण तुका मेळपा येतात, इट्स अ बीग हा म्हळें. बरें कितें जालां ना आमी म्हळें सद्या मायनिंगाच्या आगे सामकें पेटले न्ही, ताजे खातीर बरें म्हणलें ताणें. ताजें नांव देवेंद्र दर्डा. हें हांवें म्हज्या मायनिंगा संदर्भान पळय नवें पुस्तक आयलां तातूंत भितर हें मेन्शन केलां हांवें म्हजे प्रस्तावनेन. तर 6 जाण ताका मेळपाक वतकीर ताणें सांगलें आरे तुमचो पेपर आपल्याच्या फाटल्यान लागला. कितें आमची इंडस्ट्री इतलेंच न्ही, आमी फक्त गोंयच्या अर्थवेवस्थेक हातभार लायना, आमी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री 100% एक्सपोर्ट आमी देशाच्या अर्थवेवस्थेक हातभार लायतात आनी तुमी आमकां आडखळी हाडटात. ताणें सांगलें पळय आमच्या संपादकान, देवेंद्र दर्डान ताका विचारलें, आमच्या संपादकान तुमचे कडेन पयशे मागल्यात? ताणें सांगलें ना म्हणून. ते बऱ्या पागल्या म्हणून ताणें सांगलें पयशे मागूं ना. मागीर ताणें एक काम कर, तूं आनी तो तुमी ताका कन्विन्स करात, तो बरयत तें आमकां जालें, ताणें धोरण घेत तें आमकां जालें. त्या प्रमाण ताणें गोंयां येवन म्हाका शिवानंद साळगांवकारान फोन केलो की आमकां आपल्याक तुका मेळपा. म्हणून बरें आमी 6 जाण तुका मेळपा येवपा. बरें ताणें मेरियटान एक मिटींग दवरली आनी ते बसल्यात आनी हांव एका अर्दान बसलो. हें हांवें बरयलां म्हज्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेन हें आयलां, म्हणजे फट सांगपाक प्रश्नच येवना. ताणें म्हाका राजू तूं कितें रे, आमी एक मरे, आमी सगळे तूं आमचो आनी सगळे आमचे कळ्ळें तुका, तूं आमचे अगेन्स्ट. हांवें सांगलें हांव अगेन्स्ट ना, म्हाकाय दिसता गोंयची मायनींग इंडस्ट्री कळ्ळें एक शब्द हांव परत वापरतां, सस्टेनेबल मायनींग, स्वयं पोशक तत्वाचेर खाण उद्योग सुरू जावपाक जाय. हांव सदांच न्ही म्हाका स्वयं पोशक शब्द श्रीधरान सांगिल्लो. श्रीधर कळ्ळें मुगो अंजू, हांव ते सातत्यपूर्ण खाण उद्योग म्हणटालो. म्हाका श्रीधर सातत्यपूर्ण न्ही हांव स्वयं पोशक हो शब्द सारको फीट बसता. स्वयं पोशक जो अर्थवेवस्थेक हातभार लायता, जो गोंयाक हातभार लायता आनी एकूण इंडस्ट्री चलता आनी ताजो फायदो लोकांक जाता, अशे तरेची स्वयं पोशक इंडस्ट्री ताजे पांयाचेर उबो करप ना. कशें हांव एक काम करया, हांव एक पत्रकार, हांव ह्या मायनींग इंडस्ट्रीचो एकतर्फी विचार केला, पूण आनीकय लोक आसात जाणे अर्थवेवस्था, सामाजीक ताजो सांस्कृतीक केदो व्हडलो सबंद मायनींग बेल्टा वयल्यान लोकांक विस्थापीत जावन शहरांनी येवचें पडलें. तांची लोककला, हांवें हाजेर एक चॅप्टर बरयल्लो, तांची लोककला नश्ट जाली. गांवांत लोक पळय शेतां रोयताले, तांचे पदां, ताचे बागायती, कुळागरां, हाका भितर एक पळय लोकवेद पळय निर्माण जाल्लो तो नश्ट जालो न्ही. सबंद हो समाज शहरान आयलो. तर ह्या इतलो तुमी नासधूस केल्या, हाजेर म्हळ्यार अभ्यास केल्ले लोक आहात. हांव म्हळ्यार असले 3 लोकांक तुमच्या म्हऱ्यान हाडटा, हांव ते 3 जाण, तुमी 6-7 जाण, आमी बसून एक रावंड टेबल घेवया, जे कितें निश्कर्श येता त्या प्रमाण करया. ना म्हाका शिवानंद साळगांवकारान सांगलें ना क्लावडा मुखार आमी बसचें ना, क्लावड आमकां नाका. ताजेर ही बैठक, ही बसका फिसकटली. ही जर बसका जाल्ली न्ही, तुमकां हांव तेंय सांगता, ही जर बसका जाल्ली एका खंयच्या तरी मुद्द्यार, खंय तरी पॉयंटार आमी येवं शकता आशिल्ले, मायनींग इंडस्ट्री बरे तरेन बऱ्या पांयाचेर उबें रावंक शकता आशिल्ली. आज जी जावप शक्य ना. फकत आतां 2च पर्याय उरल्यात. एक तर सरकारान कॉर्पोरेशन करप, तेंय कॉर्पोरेशन करून हांवें पयर बरयलां. मुख्यमंत्री जो मायनींग इंडस्ट्रीन सामील आसा ताका ताजेर येवपाक मेळपाना. निलेश काब्रा सारको मनीस तो मायनिंगान सामील आसा, ताका कॉर्पोरेशन येवपाक मेळपाना. ताजेर एक्सपर्ट्स येवचे पडटले. हे मायनींग कॉर्पोरेशन जो पळय 25,000 कोटी रुपया जोडटले वर्साक, तोय बी तुमकां खर्च करपाक मेळपाना डे टू डे. तो पयसो फॉर फ्युचर जनरेशन्स, आमचे पळय जे फुडलें जनरेशन पळय जे गोंयांत येवपाचें आहा तांचे खातीर एक फिक्स डिपॉझिटान घालचें पडटलें आनी त्या पयशाचो फकत जे पळय कळंतर तेजें व्याज मेळटा तें तुमी व्याज वापरपाक शकतले. अशे तरेन जर मायनींग इंडस्ट्री जर उबी जाली जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारांक खंयच्याच पद्दतीचो टॅक्स दिवचो पडचो ना. आमी विदावट टॅक्स गोंयांत जगपाक शकतले. हाजे खातीर तरुणांनी एक स्टँड घेवपाक जाय. हाजे खातीर गोंयकारांनी उबे रावन सांगपाक जाय आमकां अशे तरेचे सस्टेनेबल मायनींग जाय.
हाज्याच संदर्भान एक तुमकां विचारता रिवणा तुमी वेदोळ म्हटलें की तुमकां मायन अभ्यास करपाक मेळिल्लो. एक न्ही रिवणा आमी गेल्ले, हांवेंच आमचे मराठी पत्रकार संघ म्हणून आसा, आमी एक पत्रकारांचो एक वर्कशॉप ऑर्गनायज केलें, ऑल इंडिया वर्कशॉप, आनी ताका CSE हांवें म्हणलें हांव फेलोशीप, तांचे एक्सपर्ट आयले आनी आमकां मदींच एक विचार आयलो की अरे हांगा मायन लागीं जा रिवणा, पळोवपाक या. आमी पळोवपाक मायन गेले, थंय आमकां एक 2 वरां लागलीं, सगळें मायन बंद आशिल्ली. वयर येत जाल्यार 200 लोकांनी आमकां आडयले, मोटरसायकली बी घेवन आयिल्ले, आमी बसीन वचून बसले, जाल्यार परत तेच आमकां मारपाक बिरपाक. आमकां तांणी थंय जवळ जवळ 4 वरां आमकां ताणें ओलीस दवरले. 4 वरांन जर पोलीस आयले तेय बी तांच्या अर्दान उलोवपी. तेन्ना मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री, आमी पणजे कशे तरी पणजे आयले, पणजे पत्रकार परिशद घेतली, जाल्यार आमकां पत्रकार परिशदेंत आमचेच कांय पत्रकार भाव विचारतात तुमी ह्या सेन्सिटीव एरियान गेलेच कित्याक काय म्हणून. म्हणजे परिस्थिती पळय, म्हणजे आतां पळय युद्ध बी जाता तेन्ना पत्रकार वतात, तुमी सेन्सिटीव एरियेन युद्धाक गेलेच कित्याक काय म्हणून विचारपाचो प्रश्न. पूण पत्रकारच आमकां विचारताले. आनी म्हाका मनोहर पर्रीकाराक रातचो फोन आयलो, तुमकां मार बी पडलो ना मुगा म्हणून. ती तयारी आशिल्ली तर तुमची थंय गेली तेन्ना. प्रशांत सर, हे फिल इन द ब्लँक्स कशें आसा, म्हणजे ब्लँक्स ना, मागीर तुमी ते ऍड करून किंवा कंप्लीट करून सांगपाचें. गांव कुळें, 3रो माळो, JP सिंग आनी टेबलार उबे रावन भाशण करपी तुमी, अशें कितें घडलें? परतून एकदा प्रागतीक प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स युनियन 1980-81 काळ, कुळेंतल्या एकटे शाळेंतल्या शिक्षकाक किस्तोद फर्नांडीस म्हण, ताका रातचो तो आपल्या फ्रेंडागेरच्यान येता तेन्ना कुळ्यांक पुलिसांनी मारलो. आनी दुसरे दीस पेपराचेर बातमी मारली, आनी पुलीस स्टेशना वेल्यान भरपूर मारलो. दुसरे दीस पेपराचेर बातमी आयली असो शिक्षका मारलो म्हण. आमी थंय गेले, गांवांतले सगळे लोक बेजार आशिल्ले, एक शिक्षका मारलो म्हण. म्हणजे आमी थंय आंदोलन सुरू केलें, मोठें आंदोलन, रेल्वे अडोवपाचें तें मोठें आंदोलन जालें. मागीर आमकां हाजे कडच्यान निमंत्रण येवपाक लागली, तुमी आंदोलन फाटीं घेया तुमगेले आनी तुमकां आमी मेळपा येता म्हण. JP सिंग तेन्ना इफ आय एम नॉट मिस्टेकन गोंयचो कलेक्टर आशिल्लो. ना सावथ गोवा आशिल्लो तेन्ना एकच कलेक्टर. घडये शिक्षण संचालकय बी आशिल्लो तो एक वेळाचेर. तेन्ना हांवें ताका चलोवन व्हेला काणकोणा 4 रस्त्या वयल्यान चावडेर. पूण ह्या वेळाचेर कलेक्टर शिवर तो आयिल्लो. आनीक आमी 3रे माळ्याचेर कुळेचे पंचायत हॉलांत बसका चलताली आमगेली, भरपूर लोक आशिल्ले. आनी ते लोक आसतना भाशण चलता JP सिंग म्हणपाक लागलो आपूण कलेक्टर म्हण येता, आपल्या बरोबर पुलिसां वयर येवं दी. आमी सांगलें पुलिसां तुका वयर हाडपाक मेळपाना, तुवें फक्त एकट्यान येवचें पडटलो म्हण. आनी कंप्लीट हॉल आमचे कडेन आशिल्ले आनी आमचे लोक आशिल्ले आनी कोण नाशिल्लो, JP सिंग एकटो आशिल्लो. सकल पुलिसाचो फौज फाटा पयलीं हाडलो ताणें. कुले पुलीस स्टेशन आनी हे हॉल हातूंत 1 किलोमिटरचो फासलो आशिल्लो. पयलीं पुलिसां थंय आपयले सकल. आमी ऑब्जेक्शन घेतलें, सकल पुलीस आसल्यार मिटींग चलपा दिवपाना म्हण आमी. मागीर पुलिसां परतीं धाडले, 1-2-3 प्लेन क्लोथ्स दवरले थंय. आनी जेन्ना भाशण करपाक सामकी गर्दी आशिल्ली, सांगेचो मामलेदार कांबळी आशिल्लो, JP डिसा म्हणटा तो PSI आशिल्लो. आनी सगळे आमी मोठमोठ्यान मागतात की आतां पुलिसाक सस्पेंड करपा जाय खंयच्याय परिस्थितीक. आनी तो कसोच मानून घेना की पुलिसाक सस्पेंड करपाचें. इवन तो मेमो इश्यू करना, ताका ट्रान्सफर करना तेगेली कांयच ना. तुमी पणजी फाल्यां येया म्हणटा, फाल्यां उलोवया म्हणटा. आमी म्हणून फाल्यां बी कांय ना, आयचे आज निकाल जावपाक जाय. हें जायना म्हणटकीर आमी परते वयर टेबलाचेर चडले आनी मोठमोठ्यान घोशणी दिवपाक लागले. इतल्याक JP डिसान असो डेजमंडाक शर्टां धरलो आनी सकल उडयलो टेबला वयल्यान. हे पळय अशी लढाई सुरू जाली थंय. कलेक्टराक सुद्दां मार पडलो त्या वेळाचेर. आनी लास्टाक कलेक्टरान हारसो फोडलो आपल्या हात मारून आनी तातूंतल्यान ताका रक्त येवपाक लागलें. आनी ताणें पुलिसांक दाखयलें, पळय वयर कितें चल्लां तें रणकंदान चल्ला, या म्हण तुमी. आनी तेन्ना सगळे पुलीस आयले. आनी आमकां खबर आशिल्लें कोण टार्गेट आसताले आनी कोणा अरेस्ट जातले म्हणटा ते. सगळ्यांक अशें प्रत्येक स्टेपाचेर आमच्या
प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्सून येना तेन्ना खूब चली आशिल्ल्यो तांकां प्रत्येकाक 2-2 लाठी मारलात आनी हांगच्यान मागीर 5 दीस आग्वाद बंदखणी घातला. पूण 4 जाण थंयच्यान इमिजिएटली सुटली म्हणटा गांवच्या लोकांनी दोर हाडलो. तिसऱ्या माळ्यावेल्यान दोर सकल सोडून आमी 4 जाण थंयचे कित्याक आमकां खबर आमी मोस्ट वॉन्टेड. सेकंडली आज लाठीचार्ज जालो, आज जर भितर पडलें जाल्यार फाल्यां आंदोलन बंद जावपानो ही जबाबदारी कांय लिडराचेर पयलेच उरताली. सो आमी 4 जाण थंयचे दोरी घालून तिसऱ्या माळ्यावेल्यान सुटले आनी दुसरे दीस सांगता ते सुटले आमी परते आमकां पुलिसांनी धरपा प्रयत्न केलो. आमी सुटले कुळे टू मडगांव चलत आयले रेल्वे ट्रॅका वयल्यान आनी दुसरे दीस दामोदर कॉलेजीचो मोर्चा मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर व्हरलो. थंय वामन तारी म्हणटा तेन्ना लाठीचार्ज केलो आनी सबिना मार्टिन्साची तकली फोडली. आनीक इन्सिडंट्स असतो कुळ्या जेन्ना तुमी लिपून रावले ते बी पुलीस स्टेशनाच्याच फाटल्यान ताजे बद्दल कितें? पळय तुका खूबदां अशें आसता की पुलिसाक सोदपाक खंय सोदप तें कळना. आमी म्हणलें पुलीस आमकां खंय सोदतले हाजी एक ढोबळशी आयडिया आशिल्ली खंय खंय सोदपाक शकतात. की आमी कुळ्या ज्या लोक आमच्या हेतून भितर मोर्चा भितर आनी आमच्या चळवळी भितर जे लिडर आशिल्ले आमकां खबर आशिल्लें तांच्या घराचेर हे रेड मारतले आमकां सोदपा म्हण. सो आमी तांची घरां निवळना. आमी कोण धनगरागेर रावले. हांगा एक पुलीस स्टेशन म्हाका याद जाता. पयर आमचो रिचर्ड म्हणटो एकटो क्लिफर्ड म्हणटो भुरगो पयर 8 दिसां पयलें 8-10 दिसां पयलें कुंकळे काळजाचो हाताक येवन हें जालो. तो आशिल्लो आमचे बरोबर दामोदर कॉलेजीचो भुरगो. तो अक्षरशः बोकड्या मार्या आशिल्लो धनगराच्या त्या घरान. आनी पुलीस स्टेशन हांगा आनी बँक अपोजीट मदीं रस्तो आनी ह्या सायडीच्यान त्या घरा भितर आमी कांय जाण सामके लिपून आशिल्ले. आमकां खबर पुलीस सगळ्या जग सोदतले पूण आपल्या सायडीच्यान कांय सोदपाना म्हण खबर आशिल्लें. पूण आमी थंय वचून सुसेगाद पैकी रावले. भर मध्यान राती मागीर थंयच्यान उठले आमी आनी एक रेल्वे ट्रॅका वयल्यान आयले मडगांव. म्हाका दिसता हाजे खातीर तांचे खातीर ताळयो फावतात. राजूभाई तुमकां हांव विचारपाक सोदता की जर तुमी उल्लेख केल्लो हांवें तुमकां म्हणिल्लें हांव तुमकां मागीर विचारतलो म्हणून पूण 10 केशी ज्यो तुमचेर आसात आयच्या भुरग्यांक हें कळप गरजेचें. कारण मातसो प्रयत्न केलो की ते मागीर सोडून दितात सक्सेसफूल जायना जाल्यार. तग लावन निमाणे मेरेन व्हरप आनी म्हाका खात्री आसा ह्यो केसी बी तुमी थंय मेरेन व्हरतली म्हणून. ह्या 10 केसी संदर्भान तातूंत भितर 7 केसी तुमी जशें म्हणलें सनातनाच्याच विरुद्ध आसा. न्ही गोंयान भितर ही पळय सनातनी प्रवृत्ती पळय वाडले न्ही त्या संस्थेचें नांव घेवप ना न्ही. सनातनी प्रवृत्ती म्हणून नाल्यार आमचेर एक केस घालतले फाल्यां. ही न्ही हाजेर एक कितें तरी सस्टेनेबल कळ्ळी सातत्यपूर्ण कितें तरी आमी एक फायट करपाची गरज आसा. एक संस्था येता जे सगळे भायले चलयतात आनी भायले बी क्रुकेड मायंड विकृत मायंड आशिल्ले लोक फोंड्या एक कडेन येवन येदो व्हडलो आश्रम केदो व्हडलो आनी फाटल्या 5 वर्सांनी तो डबल व्हडलो जाला. येतात भायल्यान लोकां हाडून थंय दवरतात तांचे फॅमिली थंय बोवाळ मारतात की आमच्या भुरग्यांक चलया किंवा चलयेक अक्षरशः पळोवन व्हेल्या थंय तांकां नादाक लायन म्हणला आमी तशें दवरल्यात आनी कोण बरयना. कारण वर्तमान भितर भितात एक तांचें सनातनी नांव आयलें त्या वर तुजेर दुसरे केस येता. अशे तरेचे 6-7 केसी येवप आनी तुवें ते फोंड्या कोर्टान भितर पावटी मारप कितले पावटी आठवड्याक 2-2 एकदां पावटी जातात. आतां फुडल्या आनी तो जज आतां दवरता 2-2 दिसांनी ताकाय ते बेगीन हें करपाक जाय. सो आतां 2 दिसांनी आहा म्हणटकीर अशे तरेची जर हांव तुमकां म्हणली आतां ते सगळे संघटीत आहात पूण तांच्या विरोधान उबे रावपी पत्रकार जावं किंवा प्रागतीक 4 लोकांक मारले तुमी पळयला कलबुर्गी मारलो पानसरे मारलो दाबोळकराक मारलो तांचे फाटल्यान पळय जशें महाराष्ट्रांतले कांय घटक एकठांय उबे रावल्यात ती केस परसू करतात तशें गोंयान आमचें कित्याक जायना. गोंयान भितर आमचे कडेन प्रागतीक शक्ती आहात आमी दक्षिणायनचे वांगड मेंबर आसात पूण अशें गोंयभर एकठांय रावन अशे तरेचो प्रागतीक विचार पातळावपूच न्ही पूण अशे तरेच्यो केसी लडप. म्हाका बबिता आंगले प्रभुदेसाय आसा ताचेर एक केस आहा ती केस इतलें तें भिलें की ताणें ती केस तांचे अर्दान हें दिलें जाण मरे तूं आपणें अशें म्हणलेंच ना म्हणून तांकां दिलें. सो हांव आतां अडचणी जायना कारण लोकांक त्रास जाता. परत फोंडे कोण येतलो परत आदोगादाक ते म्हणटा आपल्या प्रत्येक एपियरन्साक 15,000 रुपया दिवचे पडटा म्हणून. सो हे जो पळय कितें प्रेशर आसा तो प्रेशर आमी कशे तरेन ताका कावंटर करूं शकतात. दुसरी गजाल अशी की एक कोणे तरी आमीच मागतले नाल्यार RTI मागतले की फोंडेच्या कोर्टान
ह्या सनातनी प्रवृत्तींनी कितल्यो केसी घाल्यात वर्तमानपत्राचेर. म्हज्या म्हायती प्रमाण जवळ 100 केसी आसात. 100 जर केसी आसात त्यो 100 केसी घेवन कोणे तरी हायकोर्टान किंवा सुप्रीम कोर्टान वचपाचें की पळय वर्तमानपत्रान सादें नांव आयलें जाल्यार ही केसी घालतात जाल्यार वर्तमानपत्रांनी फंक्शन कशें करप. पण निमाणें हांव सदां म्हणटा आमी काही SIT न्ही, स्पेशल इन्व्हेस्टिगेटीव टीम न्ही, आमी पोलीस ऑफिसर न्ही, आमचे कडेन संशोधनाचे तपासाची यंत्रणा आमी शिकिल्ले नात. आमचें काम जें कितें दिसता तें बरोवप, समाजा मुखार जाता तितलें सत्य हाडपाचो प्रयत्न करप, हें आमचें काम न्ही. आतां हातून जर आडखळी जर अशे तरेची प्रवृत्ती हाडटात तर ताजे विरुद्ध उबे रावपाची एक प्रवृत्ती जशी वर्तमानपत्राची आसपाय तशी वाचक आनी समाजाची आसपा जाय. सिविक सोसायटी. बरोबर सर. प्रशांत सर, तुमच्या बाबतीत आता उदळ बायोडेटा सांगतना आमी सांगलें की फाटलीं 27 वर्सां तुमी निराकार एज्युकेशन सोसायटीन आसा. अपार्ट फ्रॉम निराकार एज्युकेशन सोसायटी, रवींद्र भवन, मागीर कोंकणी भाशा मंडळ, गोवा फॉरवर्डाचें म्हत्वाचें काम तुमी करतात. त्या भायर हालींच तुमी मार्ग अभियानाक तुमी वांगडी जाल्या, एक काम फुडें व्हरता मार्गाचें. इतल्यो सगळ्यो एक्टिविटीज करपाक तुमी वेळ दिता कसो? ह्या वेळेचें नियोजन तुमच्या कडेन जाता कशें? हें आतांच्या भुरग्यांक हे वेळेचें नियोजन म्हणटा तें खूब गरजेचें. ह्या माचयेचेर तुमी आसा तुमच्या कडेन एक्चुली शिकपाक जाय. सो ते तुमी एक्झॅक्टली इतले कठीण कामाचें नियोजन कशें करता तें हांगा हाजीर आशिल्ल्या भुरग्यांक सांगचें आनी तेजें म्हत्व पटोवन दिवचें. एकदा तुवें जबाबदारी घेतली म्हणटकीर तुवें टायम काडचो पडटा ताजे खातीर. आनीक टायम तुवें जर सारको जर टायम मॅनेजमेंट म्हळ्यार कितें? म्हाजो वेवसाय, हांव रवींद्र भवना आसा, हांव निराकार एज्युकेशन सोसायटी आसा, सगळें आसा. हांवें वेवसाय सोडलो म्हगेलो. सकाळ फुडें 8:30 ते 9:15 पर्यंत म्हाज्या फ्लावर शॉपाचेर वतालोच हांव. थंयच्यान मागीर 12 सव्वा 12 हांव रवींद्र भवना येतालो. हांगच्यान 1:30-2 वतालो, परतो घरा कडेन वतालो, जेवतालो. मातशी वामकुक्षी म्हणटा ती जायीच म्हाका सारकी दनपारां. ताजे नंतर परतो एक तर रवींद्र भवना आयलो नाल्यार केन्ना शॉपाचेर गेलो नाल्यार बाकीची कामां केली. तुवें प्रायोरिटी जर ठरयली जर जायत की सकाळी फुडें आपल्याला व्यवसाय जाल्यार सांजे मागीर ही सगळी कामां दवरपाची. सकाळ फुडें आपल्या वेवसाया शिवाय कितें म्हाजें पोट तें, म्हाका दुसरी खंयची चणावळ ना. म्हणटकीर म्हाका वेवसायांतल्यानच म्हाज्या पयशान जे पयशे हांव मोडटा. हांव 27 वर्सां संस्थेचो अध्यक्ष आसा म्हळ्यार अजून पर्यंत 1 रुपया हांवें ट्रॅव्हल अलावन्स घेतलो ना. उलट शाळेची बस जर केन्ना सांगली जर जाय ड्रायव्हरान, सर टायर रिमोल्डा आयला म्हणल्यार हांवें डायरेक्टली हांगच्यान टायर घेवन म्हाज्या पयशांतल्यान धाडून दिल्ले आसा. सो ह्या संस्थे कडच्यान आमकां 1 रुपयाची येणावळ ना. आतां एकच कितें आसा, हांव म्हाजो देव धर्माचेर 1 रुपयाचो खर्च जायना. हांव केन्नाच उजवाती पुडू घेना आनी ना म्हण एक वात घेना. म्हाका दिसता की म्हाजो देव धर्माचो जो खर्च आहा पळय 1 लाखभर रुपया बाकीच्या सामान्य लोकांक जाता तो हांव थंय इन्वेस्ट करता असो दिसता. म्हाजो देव धर्म म्हळ्यार म्हाज्या निराकार एज्युकेशन सोसायटी, म्हाजे कोंकणी भाशा मंडळ आनी बाकी कडेन. सो हो वाजवी खर्च दिसता म्हाका लोक करता तो. सो तो म्हागेलो थंय हें जाता. आनीक टायम जो म्हाका संस्था थोड्याच वर्साच्या संस्था चलोवपाचो अनुभव येतगीर तुका दिसता की प्रत्येक गजाली थंय वचपा नाका. यू कॅन मॅनेज. आतां म्हाज्यो 5 शिक्षणीक संस्था काणकोणा चलतात. तुजो जर लिडर जर बरो उरत त्या प्रत्येक संस्थे भितर तुका मंथली मिटिंगच नाका, दे मॅनेज. म्हण तुवें लिडर तयार करपा जाय प्रत्येक संस्थे खातीर. प्रत्येक शैक्षणीक संस्थे खातीर तुजो जर लिडर जर बरो उरलो. इन्सिडेंटली आमकां लिडर बरे मेळ्ळे त्या शैक्षणीक संस्था भितर माशेच्या, त्याच बरोबर हांगा रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिरा भितर म्हणा जावं हें विद्याभवना भितर. सो ते मेळटकीर तुजी जबाबदारी अर्दी कमी जाता. तुजी जबाबदारी कितें उरता? गव्हर्मेंटा कडेन वेगवेगळ्यो स्कीम परस्यू करप, गव्हर्मेंटा कडच्यान टिचर सँक्शन करून हाडप, गव्हर्मेंटा कडेन ग्रांट परस्यू करप आनी पालक शिक्षक संघ हे ते त्या बैठकांक मार्गदर्शन करप. इतल्या पुरतें उरता तुगेलें. सो दॅट यू कॅन इजिली डू. बेजीक म्हळ्यार हांव बाकीचे मात एकच हातूंत भितर फॅमिलीचें लायफ खूब प्रमाणाक कमी जाता. म्हाका अजून पर्यंत खंत आसा की बरखा शाळेक शिकतना 10वी पर्यंत ताज्या शिक्षणा भितर ताज्या एन्युअल सोशलाक प्रायज प्रेजेंटेशनाक 10वी पर्यंत शिकता तेन्ना एक चुकून 1-2 प्रायज प्रेजेंटेशन नाल्यार तागेले गॅदरिंगाक हांव पावलो आसतलो. ते 8 जे चुकले ताजी खंत म्हाका अजून पर्यंत आसा. पूण सामाजीक कार्य आशिल्ल्या मनशाक वैयक्तीक जीवन इतल्या मोठ्या प्रमाणात जगपा मेळना हें बी म्हाका खबर आसा. आनीक अल्टिमेटली इट इज युअर चॉयस.
थोड्या लोकांक 1 रुपयाचे सामाजीक कामाचे कांय देणे घेणे उरना ताका तो केन्नाच खंयच्या सामाजीक कार्या भितर ना ताका हळदी कुकुमाक 10 दीस 15 दीस बायले घेवन सगळे हळदी कुंकूम करपाक आवडटात एवरी डे. आतां म्हाका एकटे फ्रेंडा विचारलें काल खंय आशिल्लो रे, आमी बरोबर सांजचे 8:30 बसया म्हणटा रयल्ले, 9 जाल तरी ना. अरे म्हण खंय गेल तूं, हळदी कुंकमा ह्या दिसा आनी 15 दीस आपल्याक खबर विचारनाका म्हणून लागलो डेली बायले हळदी कुंकमा घेवन बसपाक. आतां थोडी गो जर हळदी कुंकूम करता तेंका करूं दी. आय डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ हळदी कुंकूम. इन्सिडेंटली रत्ना हळदी कुंकूम करना आनी ते मानय बी ना हळदी कुंकूम बी म्हणटा प्रकार. मुख्य म्हणल्यार हळदी कुंकूम म्हणटा सारको असो एक वायट प्रथा म्हाका दिसता. तुमी एखाद्या विधवेक विधवा आसा म्हण जाणीव करून दिवपाचो हो हळदी कुंकूम हो प्रकार. आनी असल्या प्रकार कोणेच आपणावपा नजो म्हाजे दृश्टीन. नाजाल्यार विधवा हाडात आनी तांकां कुंकूम लावन दाखया पळोवया. जे कोण प्रागतीक म्हणटात आनी जांकां हळदी कुंकूम करपा जाय तुमी एखाद्या विधवे हाडून कुंकूम लावन दाखया मरे. म्हळ्यार तुमी डिस्क्रिमिनेशन करतात. हळदी कुंकूम जी करतात ती डिस्क्रिमिनेटरी म्हाजे दृश्टीन. आनी ती एक दृश्टीन आमच्या विधवांच्या विरोधी. मागीर राजाराम मोहन रॉय कित्याक उलयता तुमी? राजाराम मोहन रॉय स्त्रीमुक्तीची चळवळ तुमकां हाजे कडेन देणे घेणे कितें आसा? ज्योतिबा फुले कडेन देणे घेणे कितें आहा? स्त्री शिक्षणाची चळवळ केली म्हण व्हडलो फोटो घालतले फेसबुकाचेर आनी हळदी कुंकूम करतली. प्रशांतचें एक 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 म्हत्वाची गजाल, कारण इतली गजाल सांगली न्ही. प्रशांत इज ए ऑर्गनायझेशन मॅन. प्रशांत न्ही हो संघटन कौशल्य आशिल्लो मनीस. हे खूब थोड्या लोकांक जमता. ताणें म्हणलें तो जरी म्हणटा आसलो की आपूण फॅमिलीक वेळ दिवपाक दिना, तो काय खुबसो असो क्वॉलिटी टायम मॅनेज करता. हय. सो आमी कोंकणी भाशा मंडळान हे खूब बरे तरेन शिकले की ह्यो गजाली कशें करप. 4-5 गजाली एक बरोबर जावपाक जाय. शाळाय चलता, प्रोग्रामय चलतात, पुस्तकांय विकपाक जाय, एग्जिबिशनाय करपाक जाय, इव्हेंट घडोवपाक जाय, परिशद ऑर्गनायज करपाक जाय. सो हाजे खातीर एक थोडे ऑर्गनायझेशन स्कील कोंकणी भाशा मंडळा सारक्या संस्थांनी येतकीर कळटा. आनी युवा महोत्सवांतल्यान जर तूं जे पळय कोण काम करपी आसात न्ही तांकां खूब बरे तरेन कळटा आसतलें. मागीर फकत प्रोग्राम जालो म्हण जायना, दुसरे दीस वर्तमानपत्रांत ती बातमी येवपाक जाय. सो प्रेस नोट जातलो, फोटो काडटलो, तो थंय पावतलो, त्या मनशाक त्या दिसा वर्तमानपत्राच्या डॅस्कार थंय कोण आसतलो ताका एक फोन करूनय येवपाक जाय फोटो. हें सगळें एक कौशल्य आनी तें ऑर्गनायझेशन. हें ऑर्गनायझेशन म्हणून न्ही हो एक खरें म्हळ्यार शिक्षण अभ्यासक्रमाचोय भाग आसपाक जाय. म्हणून यूथ फेस्टिवलाक जे पळय कोण लोक येतात, आतां म्हजो मुद्दो तोच. आतां रेमो पद म्हणटना हांगा नाचपी पळय जे भुरगे आशिल्ले ते आतां खंय आसात? इतले बरे मरे राजू नायक आनी प्रशांत नायक इतले बरे विद्वत्तापूर्ण उलयतात आनी इतले बरे आमचे विचार, उदात्त विचार आमी मांडटात आनी कोण भुरगे ना. एकलेच आतां भुरगे ना म्हणलें म्हणून अन्वेषा येवपाक लागले. तुमी कित तरी शिकपाक दिवपा जाय अशे तरेची सुरान उलयले. म्हणजे आमकां दर आयताराक तुमकां एक तुमचो नवो तरेचो लेख पळोवपाक मेळटा, एक नवो विचार, एक नवो आशय कंप्लिटली. आनी ताजे खातीर करचो पडटा तो अभ्यास. आमकां अभ्यास करपाक आवडना. आमकां हें करप कशें, हाका कितली सातत्य लागता हाचे विशीं. नाही हांव तुमकां अभ्यास करपाक आवडना अशें न्ही. हांवें पळयलां तुमी दोगूय जाण हालीं तेंपार 7-8 वर्सांचे बरे सिरियसली काम करपी लोक पळयला. तुमी दोगूय जाण आसात, अन्वेषा आसा. हे नवे दुसरें जनरेशन जी पळय काम करपी सामकें नेटान आनी सिरियसली म्हणजे सामकें एक बरें कोंकणी भाशा मंडळान किंवा ह्या कल्चरल चळवळीन खूब बरे लोक घडयले. आमी जेन्ना आतां शेण काडटा ते भुरगे नाचपी हांगा ना म्हणून ते खंय तरी तांच्या कानार हें पडपाक जाय. आनीक जर ते पडना जाल्यार युवा महोत्सवाक तुमी वेगळें वळण दिवपाची गरज आसा. पूण म्हजे कोतान ह्या फाटल्या एक 10 वर्सान कांय बरे भुरगे घडल्यात. तुमी अभ्यास करतात, अभ्यास करून हे सगळें येतात. आजूय तुमी पळय इतलो अभ्यास केला न्ही. हो हांव पळय आयताराची लेखाकार करता ताचे परस चड आहा. सो आनी दुसरें म्हणटाचें की पत्रकारितेक हें गरजेचें आसा की खंयचोय फाटल्या आठवड्यान जें पळय कितें घडटा ताजेर तुवें 1-2 दीस अभ्यास करून पूर्ण झोकून दिवन ताजो अभ्यास करप. आनी हें म्हाका कित्याक म्हाका हें सगळें कित्याक सोंपें जाता. हांगा आमचे 2 सामके लोकमताचे 2 बरे शिलेदार बसल्यात. एक अनंत साळकार हो बऱ्यांतलो बरो लेखक. ताजे मराठी, कोंकणी आनी इंग्लिशीचेर प्रभुत्व अशे खूब थोडे लोक आसात. अनंत साळकार हो बऱ्यांतलो बरो कवी. अनंत साळकार हाणें आज पळय तरुण भारत चलता, तरुण भारताची बुनियाद साळकारान घाली. ताजे नंतर तो सुनापरांत संपादक आशिल्लो आनी आतां तो लोकमताचो एक खांबो.
ताजे सारको मनीस आसा म्हणून म्हाका अशे तरेचे कितें कितें खुबशे अभ्यास करपाक मेळटा. सुशांत कुंकळकर हो कोंकणी भाशा मंडळ आनी युवा महोत्सवाचो एक प्रॉडक्ट. सुशांत कुंकळकर मडगांव काम करता. सो अशे तरेची एक बरी टीम आमी तयार केले लोकमतान. आनी बरी टीम जेन्ना आसता न्ही, सुशांतान म्हणलें पळय, तूं जेन्ना खूब बरे बरे लिडर करता, तुवें थोड्या ऑर्गनायझेशनाक तुका स्कील जर आयली तूं तें बरे तरेन चलोवंक शकता. तशेंच हांव चलयतां. थँक्यू. प्रशांत सर, तुमी उदळ हो ह्या मुद्द्याक हात घातिल्लो तो परत हांव आतां याद करून दिता. तुमी उदळ म्हणिल्ले खूब तरेचे काम केले तुमी. पेपर वांटपाचो उल्लेख येवना दिसता. पेपर वांटप, फुलां. पूण हे डायरेक्ट व्हडलो घास कसो न्ही, ही बारीक बारीक कामां. आनी आमच्या डिस्कशनान अशें जालें की आतांचे भुरगे फक्त सरकारी नोकरी जाय किंवा बरी नोकरी जाय, ल्युक्रेटीव बरो पगार, आनी ही कामां कुशीक पडटात आनी मागीरूच तो भायलो तो गॅप भरून काडटा. हांव तुमकां आतां परत त्याच मुद्द्या कडेन व्हरता. तुमकां केन्ना हें करपाक लज दिसलें ना, बारीक काम करपाक? मागीर आतांच्या भुरग्यांक तें करपाक कित्याक लज दिसता आसतली आनी तांकां कित्याक नाका, आनी अल्टरनेटीव कितें तुमी सांगूं शकतात? खंयचेंच काम बारीक उरना. आपली मानसिकता पयली आपल्यान तपासून घेवपाक जाय. खंयचेंच काम बारीक न्ही. हांव जेन्ना सकाळ फुडें उठून पेपर घालपाक वतालो, हांव केन्ना दिसलें ना की म्हाका बारीक म्हण तें काम. म्हाजी ती गरज आशिल्ली तेन्नाची, म्हणून तें हांवें काम केलें. जेन्ना फुलांचो धंदो स्टार्ट केलो, बाळ्ळी एकटो केणी म्हणटा गेलें, फुलांचें गार्डन आशिल्लें, गुलाबाची बरी बाग आशिल्ली तेगेली, आनी ताजी गुलाब बेंगलोरच्या गुलाबा पेक्षा सवाय पडटाले मातशें. सो हांव सकाळ फुडें 5 वरांचेर स्कुटरीन हांगच्यान शिंया कडकड्याक सुद्दां बाळ्ळी वचून त्या गुलाब हाडटालो आनी विकतालो. सो खंयचेंच काम बारीक न्ही म्हाजे दृश्टीन. आतां अशोक रस्सा आंबेडकर, अशोक कितें करते काम बारीक, विलास करते बारीक, हांगा गोपाळ करतो बारीक, तो सिंडिकेट बँके कडेन चणे विकतो, मागीर ताजी सायडीच्यान रस्सा ऑमलेट आसतो रामा. हे कोण बारीक काम करनात, ते स्वताचो वेवसाय करतात. जसो म्हाजे दृश्टीन धेप्याक जितलो मान तितलोच अशोका मान, धेप्याक साळगांवकाराक जितलो मान तितलो त्या आमगेल्या रामाक मान. रामाली भुरगीं 2 जाण चले, यंग 20-21 भुरगे 2 जाण पळय कशो रस्सा ऑमलेटी गाडी चलयता ते. सो अशी दीस इज एंटरप्रेनरशीप. बेजिकली दत्ता ह्या विशयाचेर सारको खूबदां उलयतात. आपूण जी एंटरप्रेनरशीप, जो कितें वेवसाय तूं करता, तातूंत भितर कितेंच कांयच कमी. तूं मटको घेना मरे, तूं ब्रोतेल चलयना मरे मागीर. सो हो धंदो करपा मध्ये आमच्या भुरग्यांक एकच हांव इंटरप्ट करता. गोंयांत भितर पळय आज व्हडले व्हडले उद्योगपती आहा न्ही, तांणी जवळ जवळ 50 वर्सां पयलीं धंदो कसो सुरू केल्लो. गोंयांत उदाहरणार्थ, गोंयांत हे मडगांवचे खूब जाण व्हडले व्हडले आज वेपारी ते फेस्तांनी वचून मांड घालताले. फेस्तांनी मांड घालो, रातचे तशें चवथे दिसा फेस्त सोंपलें, तो मांड पुंजावप, बैलगाड्यार घालप. तांचे स्वताचे बैलगाडे आसताले, बैलगाड्यार घालप, जामावलेच्यान बैलगाडी रातची भायर सरताली 2 ती बैलगाडी गण मडगांवार सकाळीं 6 पावताली. अशे तरेन धंदे करून हे लोक वयर सरले. तुम्ही कृष्णा नानू नायकाले हे वाचचे, आत्मचरित्र वाचचे. कृष्णा नानू नायक बेतालबाटीचो पसरकार. मडगांवा भितर कांय वेळाचेर चलत येतालो, कांयदां सायकलीन येतालो. आज नानू नायक केदी व्हडले एंटरप्रायज तयार केले ताणें. एक बेतालबाटीच्या पसऱ्या वयल्यान आज नानू नायक, आज तांचे कडेन 4-5 हॉटेल आसात. दे आर सो दे आर इनटू एवरीथींग प्रॅक्टिकली. सो म्हाका दिसता की आमचे कडेन जी आमची एंटरप्रेन्योरशिप जी आसा, मानसिकता, बेजिकली आमची मानसिकता आमी बारीकशें एक कार्य म्हणून फॅमिली आसा मडगांवां. तांचे मठा कडेन तांचे जागे आशिल्ले, थंय ते चिरे मारताले. चिरे मारप, ते चिरे आपूण स्वता हांगा साक बांदप, ते घेवप, बैलगाड्यार घालप. तो स्वता बैलगाडो घेवन मडगांव येवप. लोकांच्या आंगणान तुवें चिऱ्याची ऑर्डर दिली, आपल्याक 20 चिरे जाय, तुजे चिरे घाले, ते चिऱ्याचे पयशे घेवन गेले. म्हणजे सगळे लोकांनी जे आज व्हड जाल्यात त्यांनी सगळ्यांनी अशे तरेन काम केलां. मुख्य म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक आतां कश्टाचें काम करपा नाका आनी तांकां रोखडी लज दिसता. म्हाका लज दिसना. मडगांव बस स्टँडाचेर वतगीर कदंबा बसी, काणकोणच्या बसी पळय आशिल्लो मनीस, आवय प्रशांत रे तो, येदो व्हडलो पयर रवींद्र भवना चेअरमॅन मरे आशिल्लो, हो निराकार एज्युकेशन सोसायटी चेअरमॅन आहा मरे, आनी हे बॉक्स वचून तो कदंबा बसी घालतलो रे आतां, फुलाची बॉक्स रे अशें. हांव ते पयर 1 तारखेक अशें माथ्यार धरून घातलें थंय. म्हाका लज दिसना. म्हाजो धंदो तो हांवें करपाक जाय. म्हाका दिसता आतांच्या भुरग्यांक लज कित्याक दिसता हें सगळें करपाक. आमी सगळे जाण आतां आनी मागीर वयल्यान कितें म्हणा भायली येवन हें सगळें करता म्हण. तर तुमी स्वता हे इतले वेवसायात आतां पसरो पळय, एक पसरो एक वेळाचेर ब्रँड गोंयकार पसऱ्या भितर आशिल्लो. आज
पसरो टोटल मारवाडी आणि 5 वर्सांनी टोटल मारवाडी थोडे कितें उरला ते वतले आनी मागीर कोण तरी अमेरिकेसान नाल्यार हांगचेच आनी कोण तरी रिव्होल्युशनरी म्हणटा स्वताक एक मिनिट रिव्होल्युशनरी म्हणपी म्हणटले की हे भायली येवन भरला मरे म्हण भायली येवन भरला मरे आनी मागीर ते गरीब जे कोण विकता पळय तांकां मारपा वतले गरिबा मारूंक कितें रे ते कोण फूल विकता तांकां कित्याक मारता तुमी काजू गोंयचो प्रोडक्ट मरे पणजेन भितर आज काजू विकपी गोंयकार तुका भिंग घेवन सोदचो पडटलो सगळे गुजराती आनी तोय बी डुप्लिकेट काजू विकतात आफ्रिकेच्यान 2 शीप लोड काजू दर वर्सा येता आनी गोंयच्या हांकां फाटीं उडोवन हो सबंद डुप्लिकेट काजू हो मोव काजू आसता तो परत भाजतात मरे आनी मातसो कडक करतात सो म्हाका दिसता की पूर्ण बनावट बेजिकली म्हाका दिसता की भुरग्यांनी आतां अशें तांकां आतां कॉमर्सा भितर हातूंत भितर वेगवेगळे शिक्षक शिकयतात की आतां एंटरप्रेनरशिपाचेर खूब उद्योजकता हाचेर खूब जाण शिकयतात पण फलनिश्पत्ती कितें हातूंतली लास्टाक हातूंतल्यान लास्ट एंड कितें ते नॅक फॅक तेंच करपा खातीर काय तुमी तयार करतले 1-2 जाण म्हळ्यार शेता आतां कितली एग्जाम्पल गोंया भितर एकच मिनिट राजू इतले सारके तरुण आतां नवे प्रयोग करतात टुरिजमा भितर करतात एग्रीकल्चरा भितर कंटिन्युअसली येत आसा वेगवेगळे प्रयोग करतात ते सो हे फक्त ती 4-5 शोकेस करपा पुरते उरतले का आमी मोठ्या प्रमाणात एग्रीकल्चरा भितर इतलो स्कोप आसा आतां फ्लोरिकल्चरा भितर इतलो स्कोप आसा पण आमकां कोण तरी मिनिस्टर सांगता सगळीं जाण घातली ऑर्किडाची घातली ते ऑर्किडा घालता तेन्ना 8 इन्वेस्टमेंट गरजे भायर चड आनी तातूंत भितर टोटल फेल्युअर मार्केट खंय आसा तें पळयलें ना तेन्ना आनी टोटल फेल्युअर म्हणटकीर आतां काणकोणा भितर एकटोय एग्रीकल्चरा भितर फ्लोरिकल्चरा भितर वचपाना कित्याक दुदान जीप बसतकीर ताक सुद्दां फुकून पिता मनीस ज्या एक 15-20 लोकांक इतलो फटको बसलो तातूंत भितर वेगळ्या नादाक लायले तांकां आनी तेंगेले ऑर्कीड म्हणटा जें फूल जें आसता प्लांट जेणे तुका 6 ते 8 वर्सां फुलां दिवपाची तेका प्लांटा सप्लाय क्वॉलिटी बॅड ते ग्रीन हावस केले ते बाबत सगळो पयशाचो अपव्यवहार आनी सगळे लोक फाटल्यान चडल्यात तातूंतल्यान सो हाजे मुखार तुका जर दिसली जर जाय फुलां भितर वचपाचें तूं 10 चिंततलो वचप काय नाका म्हण कित्याक एकट्याच्या बोडकेचेर 10-15 लाख रुपयाचें लोन आहा अजून पर्यंत म्हाका दिसता प्लॅन्ड वे जर गेली जर जायत आमी ह्या सगळ्या म्हाका कितली आमचे कडेन अशीं मैदानां खुली आसात आनी आमचे तरणाट्यांक ती आपयतात पूण आमचे तरणाटो म्हाका खबर ना ताजो बापूय सद्दां सकाळ फुडें त्या आमदारा घरा कडेन कित्याक जोते झरयत वता काय म्हण आपल्या भुरग्याक जॉबा लाय आतां इंजिनियर क्लार्काच्या जॉबा एप्लाय करता सध्या गोंया भितर 8व्या 20 आनी पायले 30 इंजिनियर जालात पयलीं एक कॉलेज आशिल्ले आतां 6 कॉलेजी आमगेल्यो इंजिनियरिंगाच्यो आनी तो बापूय तशें करून मागीर डेली पांय झरयत रावतलो सो आय फील दॅट ओन्ली ऑल्टरनेटीव गोंया भितर जर आमी कितें करपाक शकले जर जायत जाल्यार ह्यो सगळ्यो सुवातो ज्यो आमच्यो दुसऱ्यो घेता त्यो आमी आमकां दवरपाच्यो पदेर बेकरी आमचो एक वेळाचेर सारको टोटल हे आशिल्लो बेकरी इंडस्ट्री एंटायर बेतालबाटी आनी कोलवा बेकरी डॉमिनेट करताले जे बी गोन्साल्वीस पणजेचो आमदार जालो हांगचो कोलवेचो बेजिकली आता फुल साऊथ गोवान एकटो आसा बरी माडाची फेणी बरी फक्त सोळ्या भितर एकटो गोंयकार करता आतां आनी ती तुका 450-500 रुपयान बाटली पडटा बरी पूण म्हाजे दृश्टीन ह्यो ऑर्डिनरी विस्की पेक्षा ती कितल्या पटींनी बरी आसा ती फेणी एकट्या रेंदेर जावची दिसना सूर काडचीशी दिसना आनी एक ओरिजिनल माड तयार करचो जो 800-900 रुपयान बाटली विकपाचो कोणाक दिसना आनी वयल्यान प्रशांत तूं फूल विकता मरे बरें काम करता प्रशांता फुलकार पण बालात दिसना सो ताजे कडच्यान एक कितें तरी एक प्रेरणा घेवन दुसऱ्यान जर केली जर जायत तिसऱ्यान केले 4 जाणांनी केले जर जायत आय थिंक गोंया भितर कितें तरी बदल जावपाक होच मुद्दो मातसो मुखार व्हरून हांव आतां एका निश्कर्शेचेर पावलो तो निश्कर्श असो आमी येदें गोंय सांबाळून दवरलें आमचें ताका लागून जालें कितें आमकांय भुरग्यांक आमचें काम करपाचें ना हार्ड वर्क कोणाक करपाचें ना सगळ्यांक धवाडे नोकरी जाय सरकारी नोकरी जाय ताका लागून जालें कितें जाणा भायल्यान लोक येवपाक लागले पयलीं किमान महाराष्ट्रांतल्यान मराठी ते लोक येताले आतां बिहार झारखंड आनी नेपाळच्यान लोक येतात जांकां कोंकणी कडेन कसलेंच सोयर सुद्दां ना ताका लागून हांव आतां निश्कर्शाचेर पावलां तुमी काम करना मरे करनाकात पूण एटलिस्ट कोंकणी लोक हांगा येवनी म्हणून म्हाका दिसपाक लागला आतां कोंकणी चळवळीचें एकतें पावलें जें उद्दिश्ट आशिल्लें न्ही ताजे खातीर आमी काम करपाक जाय कारवार गोंयांक घेयात दुसऱ्या अर्दान सिंधुदुर्गाचो एक भाग आतां थंय चळवळ सुरू जाल्यार आमकां महाराष्ट्रान आमकां नागयलें आमकां गोंयांक घालात म्हणून म्हाका दिसता ह्यो दोनी चळवळी कडेन आमी आतां नातें जोडपाक जाय
आनी दोनूय भाग गोंयांत घेवपाक जाय. आमकां जागे मेळटले, मोठ्या प्रमाणाची जमीन मेळटली आनी मोठ्या प्रमाणाची ही शक्ती, क्रय शक्ती, मनशाची पळय शक्ती आहा ती मेळटली. ही चळवळ आतां फुडें व्हरपाची गरज आहा. म्हाका ताळयो पावता ताचे खातीर. म्हाका 5 कारवार मेरेन तो कारवारचो ना, ताका ना, दिसता ना. कारवार गोंया येवची म्हणून. म्हाका 5 मेरेन टायम दिल्लो. म्हजे कडेन फक्त 2 मिनटां उरल्या आनी आतां असतो वेळ रॅपीड फायर. रॅपीड चड फायर आमचें तशें काडनाका. ना, रॅपीड फायर करता तेन्ना कांय शेवटून बी मारपा लागीना मग आमकां. तशें पयलीं प्रशांत मामा जप करून उत्तर दिवपाचें, चिंतपाक वेळ मेळपाचो ना. फक्त 5 प्रश्न आसात. नाल्ल काय 2 पानां? नाल फुलांची माळा काय रत्नमाला? दोन्ही. संदेश प्रभुदेसाय काय राजू नाईक? प्रशांती तळपडकर. निराकार एज्युकेशन सोसायटी काय राजकारण? निराकार एज्युकेशन सोसायटी. मनोहर पर्रीकर काय दिगंबर कामत? प्रशांत वेळ नाईक. गेलो मग. प्रशांत नाईक. थँक्यू प्रशांत मामा. आता राजू सर तुमकां. म्हाका मरे थंडी जाल्या, म्हाका उतरां भायर सरना फास्ट. पत्रकारिता ना जाल्यार कितें? पत्रकारिता ना जाल्यार राजकारण. कारवार गोंयान काय दोडामार्ग गोंयान? दोनूय गोंयांत जाय आमकां. वाघ काय धनगर? दोनूय जाय. कारण तूं धनगरांक जर तूं रानांतल्यान काडून उडय न्ही, वाघ वाचचो ना. हे आतां जगप्रसिद्ध सिद्धांत हो. रानान भितर लोक रावचे पडटात. रानान लोक रावले जाल्यार शिकारी येवपाक शकनात. सो आतां हो सिद्धांत की रानांतल्या लोकांक भायर काडपाक जायना. मागीर राजू नाईक एज अ हजबंड काय राजू नाईक एज अ फादर? राजू नायकाचे फादर म्हाका आवडटलो. पाचवो पूर्णानंद च्यारी, विठ्ठल हांवदेकार, सुशांत कुंकळकार काय अनंत अग्नी? प्रश्न म्हाका असो आय डोंट नो. म्हणजे- म्हणून उतर देवा ते. तुम्ही अध्यक्ष आशिल्ले, भाशा मंडळाचे 4 कार्याध्यक्ष. 4 कार्याध्यक्ष आशिल्ले. म्हाका सुशांत गोवळकारा कडेन बरें जमतालें. म्हणजे आमी तेन्ना दिसाक 3 ते 4 वरां डेली कोंकणी भाशा मंडळाक दिताले. हें आमच्या कोऑर्डिनेशनाक लागून. लोकांक अशे तरेची मुलाखत तुमकां खरीच आवडली काय तुमकां आवडना काय तुमी फकत पळयतात. कारण हांव मुद्दम म्हणटा तशें इतले मोठे प्रमाणाचे जे पळय लोक नाचताले, तो शिगमो काय वैचारीक मंथन कितें? आनी तें जर वैचारीक मंथन जर आसत जाल्यार लोकांचो सहभाग कित्याक ना? हो जो प्रश्न आमकां तुमी विचारता तशें आमकांय तुमकां विचारपाक रायट आहा. सांगा मगो अन्वेशा. राजू ताजें उतर अशें की माओत्से तुंगान जेन्ना कम्युनिस्ट चळवळ सुरू केल्ली, ताज्या बसपेक 5 जाणां घेवन सुरू केल्ली. लॉंग मार्च जाता पर्यंत खूब टायम लागता. सो म्हाका दिसता की हेयी नसे थोडे की आतां ज्या ह्या सभागृहा भितर जे आसा पळय न्ही, ना जाणटे आसातच, तातूंत भितर थोडे तरणाटे आसात. तुका एक 5-10 जाण जरी मेळ्ळी जाल्यार लास्टाक संघटना म्हणटी कोण चलयता? एक 15-20 सारखे झोकून दिल्ले ते मनीस चलयतात. सो म्हाका दिसता अल्टिमेटली की तांचे बऱ्या परत पाव. तुम्ही दोघांनी आम्ही जे प्रश्न विचारले ताजे ना दिलखुलासपणान जाप दिली म्हणटकर बरें दिसलें. कांय नांवां आयली तिवूय बरी दिसली. तुम्ही दोगांय हांगा आयले, आपलो वेळ दिलो, तेच बरोबर फाटली काही यादी जागी केल्यो म्हणून तुमकां दिनवास आनी देव बरें करूं.